तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ही जी स्लोगन उत्पन्न जाली त्याच्या फाटलो इतिहासूय खबर आसा की पुरो जालें हे सगळ्यांचें मत असलें, सगळ्या गोंयकारांचें मत असलें. शेवटी विकास विकास म्हणून कितें आनी कोणा खातीर, कितलो ते विकासाची स्वप्नां आमकां दाखयली वयतली एंड वॉट कॉस्ट, एट वॉट कॉस्ट, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो गजाली बऱ्याच वेळार आमी लक्षात घेयना. आमी फक्त डेव्हलपमेंट म्हणून पळयता, पण डेव्हलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ह्युमॅनिटी जर आसत जाल्यार वी डिनाय इट हॉनरेबली. प्लीज गव्हर्नमेंट शूड अंडरस्टँड दीस. मनीस मारून विकास केलो जाल्यार त्या विकासाक कांयच अर्थ ना. मनीस जगपा खातीर तो विकास आसपाक जाय. ही गोष्ट जस्टिस फर्डिन रिबेलोन मनार घेतली आणि ही चळवळ उभी जाली. जानेवारी 6 तारखेक 2026 हे चळवळीन मूर्त रूप घेतले. गांवांनी ही चळवळ व्हरपा खातीर आमी वावुरले. 12 तालुक्यांनी मिटिंग्यो जाल्यो आणि ह्यो मिटिंग्यो जावन जे आयज मूर्त स्वरूप तयार जाल्ले आसा इनफ इज इनफ गोवा ह्या मुवमेंटाचे, हे फुडें आमचे सरकार कशें घडटले हो विचार घेवन फुडें वयता. फुडलें सरकार जे आसा हे आनीक सोसून नजो ह्या पद्दतीचे जावचे हेच्या खातीर आमी सगळे प्रयत्नरत आसूं जाय. गोंयकार प्रयत्नरत आसूं जाय. गोंयकारांचे गोंयकारपण सोंपो जायना. नीज गोंयकार आयज जे सोंसता, जे रस्त्यार बसता, 60 दीस, 100 दीस, 40 दीस आपल्या हक्का खातीर झगडटा, हे जावचें न्ही. हेच्या खातीर आमकां सगळ्यांक प्रयत्न करपाक जाय. आनी हो प्रयत्न कोण करतले? दिल्ली बसून कोण करचे ना. हो प्रयत्न आमकां गोंयकारांक करपाक जाय. ही गोष्ट आमी लक्षात घेवया. इनफ इज आनीक सोसू, इनफ इज आनीक सोसू. गोंय कोणाचे, गोंय कोणाचे, गोंय कोणाचे. देव बरें करूं. आमी म्हाका दिसता आनीक चड कळाव सोशिया नाका. आमी Signatures are left 10 minutes. Yes, you can continue. let signatures be on. We will start. आमचे डोंगर, आमचे न्हंयो, आमची पठारं, गोंय कोणाचे, इनफ इज आनीक सोसू. कठीणाय न्ही, कठीणाय न्ही. हांगा जमलेल्या सगळ्या नीज गोंयकारांचे उर्बेभरीत स्वागत हांगा करता. आमी कार्यक्रमाक सुरवात करता. हांगासर जमलेले सगळे माझे नीज गोंयकार जे आपल्या हक्का खातीर झगडपा खातीर हांगासर उपस्थित जाल्ले आसा. त्याच बरोबर आमकां साथ दिवपी आमचे पत्रकार बंधू भगिनी हेंचेय आमी हांगासर इनफ इज इनफ गोवा तर्फे स्वागत करता. त्याच बरोबर आमकां राखपा खातीर जे पुलीस दल हांगासर तैनात जाल्ले आसा त्यांचेय आमी हांगा स्वागत करता. आणि कारण आमी तांकां खबर आसा आमी झगडटा कोणा खातीर, आमी झगडटा गोंया खातीर. आणि गोंयांत तेयी येता, तेंची भुरगीं बाळांय येता. तांकां मना पासून दिसता की गोंय राखलें वचपाक जाय म्हणून हांव तेंचेय हांगा स्वागत करता. इश्टानो, आमी एक गोष्ट लक्षात घेवया. ही धर्तरी जेन्ना देवान निर्माण केली, धर्तरी पहिली असली, मनीस पहिला नसलो. हो सैम निर्माण झालो. त्या उपरांत आमी निर्माण झाले. आमी म्हणटा आमी मालक, अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. आयज मालक कोण आणि तुमकां मालक केले कोणी? देवान तुमच्या नावार जागा करून धाडलेल्यो, ह्यो जागा तुमच्यो.
इतली जागा तुझी, ही सर्वे नंबर तुझो, हे देवान धाडलेले ना, हे आम्ही केला आमच्या सोयीप्रमाणे, आम्ही ग्रॅब केल्या, देवान दिली धर्तरी आम्ही हे केल्या, म्हणजे ग्रॅब करून ती आपली म्हणून आपल्या नावान लावून सोडल्या. त्यामुळे कोणीच पहिले हांगा स्पष्ट करता की कोणूच समजोवचे न्ही की आपूण ह्या धर्तरेचो मालक म्हणून. पण ह्या धर्तरे वयल्यान वयता आसतना आपल्या सर्वे नंबराचो कुडको घेवन वचना, ही गोष्ट आम्ही लक्षात घेऊया आणि त्या दृष्टीन आम्ही आमची फुडची वाटचाल करूया. आमचे गोंयकारपण कांय गोष्टींक लागून सोंपत येयल्लें आसा. तितूंतली आयज प्रामुख्यान ज्या गोष्टी खातीर आमी झगडपाक हांगासर जमा जाल्ले आसा ते म्हणल्यार 39A हो जो कायदो आसा आनी तेजे जे बेकायदेशीर रित्या वापरप चल्ला आनी ताका लागून लाखांनी स्क्वेअर मिटर ही आमची जमीन ही कन्वर्ट केली वयता. आमी ह्या गोष्टी खातीर सुरवातीक जेन्ना इनफ इज इनफ गोवा सुरवात जाली तेन्ना आमी 10 पॉयंटांचो एक चार्टर ऑफ डिमांड तयार केलो. तो चार्टर ऑफ डिमांड आमी सरकाराक सबमीट केलो. सरकाराक सांगले की बाबा ह्यो 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 चुकीच्यो गजाली जाता, हेजेर तुम्ही लक्ष घालचे. आमी तुमकां निवडून दिल्या आमचे संरक्षण करपाक, आमचे रक्षण करपा खातीर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ युअर सिटीजन्स. पण सरकारान तेजेर लक्ष घातलें ना. आमी माननीय पंतप्रधानांक हे आमचे चार्टर ऑफ डिमांड पावयले. आमी माननीय राष्ट्रपतीक हे चार्टर ऑफ डिमांड पावयले. राष्ट्रपतीच्या ऑफिसांतल्यान गोंय सरकारान येयले की तुम्ही हितून लक्ष घाला आणि कितें विषय आसा तो सॉर्ट आउट करा म्हणून. पूण गोंय सरकार राष्ट्रपतीचे आयकपाक तयार ना. त्या उलट आमी जे 39A रिअपील बिल दिल्ले, जे सगळ्या पक्षांक आमी दिल्ले, तितून भारतीय जनता पार्टी सुद्धा आसा, तांकां व्हरून आमी दिल्ले आनी हो 39 कायदो रद्द करपा खातीर तुम्ही रिपील बिल हाडा म्हणून सांगलेलें. असेंब्ली गुटलायली, असेंब्लीच गुटलायली, पण ते बिल येवंक दिलें ना. आता आमच्या हातीकडे फक्त एक असेंब्ली उरल्या आणि त्यानंतर इलेक्शन येवपाचें आसा. अशा परिस्थितीत सरकार जावं सरकाराचे जे कोण प्रतिनिधी आसा ते तुम्ही लक्षात घेया. दर आठवड्यात 2-2, 3-3 39A कन्व्हर्जनाची ऑर्डरी काढता, ऑफिशियल गॅझेट करता. तेजे म्हणजे कितें करता, यू आर चॅलेंजिंग अस, यू आर चॅलेंजिंग द सिटीजन्स ऑफ गोवा. सो अशा परिस्थितीत गोंयकार कितें करतले हे गोंयकारांनी थारावचें पडटलें आनी त्या खातीर आयज आमी हांगा येयल्ले आसा. हांव विनंती करता जे जे कोण हांगासर उलोवपाक येतले तेंच्यांनी आयज 39A हो विशय सोडल्या शिवाय आनी कांयच उलोवप ना. कृपया एक गोष्ट लक्षात घ्या, बाकी सगळे पॉलिटिक्स, बाकी सगळे डिमांड जे विषय आसा ते आमी उलोवया, तेजे खातीर वेगळे प्लॅटफॉर्म आसा. पण आयज आमी 39A बद्दलूच चर्चा करपा खातीर हांगासर उपस्थित जाल्ले आसा. हांव ही गोष्ट परत परत तुमकां सांगतलो. कोणी कृपया आता सुरवातीक आमचे प्रतिनिधी जे आसा इनफ इज इनफ गोवाचे हे उलयतले, त्यानंतर ह्यो सिग्नेचरी कलेक्ट जाल्या उपरांत आमचे डेलिगेशन वयतले. त्याच बरोबर हांगासर वेगवेगळ्या पक्षाचे फुडारी येयल्ले आसतले, ते हांगासर उलयतले, आपले मत व्यक्त करतले. फक्त 39A पुरते मर्यादीत. आणि त्याच बरोबर सोशल एक्टिव्हिस्ट जे आसा ते उलयतले. एकूच विनंती आसा, परत परत रिपीट शब्द करचे न्ही. 2 मिनटां भितर आपलो जो स्टेटमेंट आसा तितलो हांगा करपाचो आसा. हांगा भाशणां करपाक आमकां वेळ ना आनी लोकांक आयकपाकूय पाशस ना, ही एक गोष्ट लक्षात दवरा. सो हांव परत एकदा विनंती करता सगळ्यांक इनफ इज इनफ गोवा तर्फे आयची ही सभा आमी खूब यशस्वी करून दाखोवया आणि आमची जी मेसेज आसा ही सरकारा पर्यंत व्यवस्थित रित्या आमी पावोया. हांव सगळ्यांत पयलीं विनंती करता गोविंद बाब शिरोडकार जो इनफ इज इनफ गोवाचो प्रेसिडेंट आसा तो हांगासर तुमचे स्वागत करतलो आणि आपली 2 उतरां 2 मिनटां भितर उलोवन काबार करतलो. त्यानंतर बाकीचे उलोवपी जे आसा ते येवपाचे आसा. देव बरें करूं. गोविंद बाब शिरोडकार.
माझ्या गोविंदा व्हॉल्यूम कमी कर. मायेच्या आणि मोगाच्या गोयकारांनो, इनफ इज इनफ ही चळवळ जी आसा आमच्या गोंयचे सुपुत्र चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्टाचे फर्दिन रिबेलो हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही चळवळ गोंयान बी उभी केल्ली आसा. ज्यावेळार हरमलांगा जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मीटर एरियेक 39 एच्या अंतर्गत ही जागा सेटलमेंटान घालपाचो प्रयत्न केलो आणि त्यांच्यानी मशाल मिरवणूक काढली. देव ही घटना पाहून अक्षरशः जस्टिस फर्दिन रिबेलो हे रडले आणि त्यांनी विचार केला की आमच्या गोंयकारांक आपली मुलं मारतो आणि हे गोंय आम्ही सांभाळते. तर माझ्या गोंयच्या हांगासर खूप जाणांक व्हडल्या व्हडल्या विद्वान लोकांक आमचे सभेक पळयता, तुमचो आमकां सपोर्ट मेळटा, ही आमची व्हडली शक्ती. पुरो रे. तर आयज जेन्ना आमी 39 एच्या हेचेर उलयता कलमाचेर तेन्ना लक्षात येता की हे गोंयचे प्रशासन जे आसा, बीजेपीचे हे गव्हर्नमेंट जे आसा, मारियन हे निर्दयी काहीच नाशिल्ले. त्याच बरोबर आमचे गरीब जे लोक जे आसा त्यांची पर्वा न करपी हे सरकार आसा. हांव सांगूंक सोदता की आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याच बरोबर टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे पुर्तुगेजा पेक्षा 5 पुर्तुगेजांनी केन्ना आमचे राज्य केले, पूण आमच्या जागेच्या संदर्भात केन्ना आमचेर अन्याय करूंक ना. आमचो संयम राखलो, आमचे जागा व्यवस्थित राखून दवरल्यो. पूण हे चोर दर आठवड्यात हजारांनी लाखांनी ह्यो आमच्यो ज्यो जागा ज्यो आसा त्यो, अरे बाबा तुमकां कोणी अधिकार दिलो? कोणी अधिकार दिलो तुमकां की आमच्या दोंगर, शेतां, भाटां, न्हंयो ह्यो नश्ट करपा खातीर ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक आणि विश्वजीत राणे विचारता. त्याच बरोबर हे गोंयचे जे मंत्रिमंडळ आसा तांकां विचारता कोणी तुमकां अधिकार दिलो? डेव्हलपमेंटाच्या नांवार तुमकां जाय ती हुकुमशाही चलयल्ली आसा. अरे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जर तुम्ही आमची शेतां भाटां ही सगळी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत घारापूरच्या प्रकरणात एक दलाल जावन घारापूरकारा कडेन आणि ते पण भाटकार आसा त्यांच्याकडे दलाली करपाक फुडें येयलो आणि आतांय तो तेच करता. म्हाका मेळ्ळो, हांवें विचारलेलें तेका, अरे बाबा येवंक विचारल्या डॉक्टर या घारापूरच्या प्रकरणात तुम्ही कितें चलयला काय म्हणून? त्यांच्या खातीर 1 लाख जागा सोडली मरे आम्ही. ही सीएमाची मुद्रा ही दलाली न्ही. सांगा 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया तुम्ही जवळ 2,000च्या वयर ते विला हाडून सगळ्या हाडून टाउनशिप तयार करता.
माझे घर याच्या अंतर्गत या घरा हांव मरतलो आणि वयतलो हांव तेच सांगता तटी नाही हे तो या आसा आता गावाच्या गाव या आसा ते नष्ट करताले वाड्या नष्ट करताले त्याच्या आता कारापूर नष्ट करता हे आम्ही लक्षात घेवपाक जाय आणि आमच्या गोंयचे जे लोक जे आसा यांच्यानी वेळीत सावध रावपाक जाय तुमकां ते कितें फॅबीज दिता कितें दिता दर म्हयन्याक अमकें दिता तेच्या बापायचे पयशे दिना ते सरकाराचे खंयचे गव्हर्नमेंट येयले जर जाय जाल्यार ते तांकां मेळटलें म्हणून हे सरकार जे कितें असली कर्तुबा करता तांकां तुमी बळी पडू नाका जर तर तुम्ही आयज आम्ही गोंयकारांनी आमची जमीन ना राखली जाल्यार आम्ही आमच्या फुडल्या पिळग्या खातीर कितें उतर दितले तो तुम्ही विचार करा आणि म्हणून इनफ इज इनफ हे चळवळीक हांव सगळ्या गोंयकारांकडे कळकळीची विनंती करता की आम्ही एका सपोर्ट करूया देव बरें करूं हांव ह्या उपरांत विनंती करता आणि परत एकदा विनंती करता सगळ्या ह्या उलोवप्यांक आमचे काळीज भरून वता म्हाका खबर आसा म्हणून आमचे कडेन टायम आयज कमी आसा त्यामुळे 2 मिनटां फक्त 39A या विशयाचेर उलोवचें आपलो कमेंट करचो आपले रिप्रेझेंटेशन आसा हे आपले उलोवण्यांतल्यान करचें आणि आमकां सहकार्य करचें हांव ह्या उपरांत आपयता बाब एल्विस कोम्स हांकां हे सगळ्यांक खबर आसा की आमचे रिटायर्ड IAS ऑफिसर आसा आनी ते आमचे वांगडी आसा आमच्या कोर ग्रुपांतले इनफ इज इनफ गोवा एल्विस बाब कोम्स भावानो भयणानो आज इतले मोठे संख्येन तुम्ही आयले म्हणून तुमकां सगळ्यांनी चड देव बरें करूं आमी सरकारान डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स म्हणून आयकता कोणाकय खबर आसतली हांगा कितलेशे गव्हर्मेंटातले लोक दिसता म्हाका डिस्प्रोपोर्शनेट पुलीस अशें आसना आज हांगा डिस्प्रोपोर्शनेट पुलीस दिसता म्हाका खबर आसा ते भशेन पुलीस इंटेलिजन्स सांगता की हांगा मोस्ट पिसफूल एजिटेशन जावपाचें आसा मोस्ट पिसफूल तरी सुद्दां हे इतले लोक कित्याक आयले दिसता तुमकां तांचे सुपिरियरांक दिसता तांचेय काळीज धडधडटा म्हणून इतले पुलीस धाडल्या ह्या आंदोलनां बरोबर सहभागी जावपाक आनीक तांकां आनीक बळ दिवपाक की 39A रद्द जावपाकच जाय म्हणून तांकां चडांत चड शाबासकी म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की 39A रद्द जातले जाल्यार एकच ECB डिपार्टमेंटाचेर ना आख्खे मंत्रिमंडळ हाका जबाबदार आसा प्रत्येक गव्हर्मेंटाची ऑफिसां हाका जबाबदार आसा नाना पाटेकराची म्हाका एक याद जाता खंयच्या तरी फिल्मान डायलॉग एक मच्छर आदमी को कुछ तो बना देता है ना आयका तर तुम्ही सांगा पण म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय एक TCP डिपार्टमेंट आख्ख्या गोंयकारांक अशेंच कितें तरी करून उडयतले अशें दिसता तुमकां आनी आमी आयकतले आयकचे ना म्हणटकीच जबाबदारी आता सगळ्यांची वाडटा हांगा कितलेशे म्हाका सरपंच दिसता कितलेशे पंचायत दिसता आमचे साऊथ गोवाचे चड करून जांची म्हजी वळख आसा ते दिसता आमी पंचायत लेवलाचेर एक नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू करपाक जाय एक्सक्यूज मी मातशें प्लीज 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 तुमचें लक्ष हांगा आसूं न्ही कोणाक दुसरे कडेन बोटां दाखयनाका आमी सगळे हांगा पिसफुली आयल्या तर म्हाका एक सांगपाक जाय गांधीजीन जसो नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू केल्लो तसो प्रत्येक पंचायतीन जर नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू केलो आणि तुम्ही कितलेय 39A केसी हांगा पास करा आम्ही लायसन्स दिवचे ना म्हणून जर निर्धार केलो जाल्यार केन्नाच 39A फुडें वचूंक शकचे ना तर म्हजी मागणी तुम्ही म्युनिसिपालिटी जे आसा तुम्ही हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा तुम्ही पंचायती जे आसा हे संबंधित जे डिपार्टमेंट आसा तुम्ही नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट चालू करा आणि सांगा आयच्यान एक सुद्धा केस आम्ही पास करचे ना देव बरें करूं
परत एकदा परत म्हाका ही विनंती करची पडटली. सगळ्यांक काळजांतल्यान खूब उमाळे येता, पण 2 ते 3 मिनटां भितर तुमचे उमाळे काबार करा. हांव उपरांत आपयता कल्पना भट, हे आमचे खडेगांठ एक्टिव्हिस्ट, आमचे कोर कमिटी मेंबर आसा इनाफ इज इनाफ गोवाचे, आनी काणकोणचे प्रतिनिधी कल्पना भट. रद्द करा 39 रद्द करा. नमस्कार. या वेळार हांगा जमिल्ल्या सगळ्या उपस्थितांक हांव या वेळार उपकार आठयता आनी परबी दिता. तुमी म्हणटले परबी कित्याक? परबी कित्याक जाल्यार आमी आज हांगा गोंय सांबाळपाक जी पळय एकठांय जाल्यार ह्या गोंयचेर फक्त आनी फक्त फुडल्या पिळगेचो हक्क आसा. आनी तो हक्क हांव फुडली पिळगी म्हणटा आसतना आमचीय फुडली पिळगी आनी सत्ताधाऱ्यांचीय फुडल्या पिळगेचो हक्क ह्या गोंयचेर आसा. आयज खंयच्याच राजकीय पक्षा खातीर किंवा राजकीय पक्षाच्या विरोधान आमी हांगा एकठांय जावना. आमी हांगा एकठांय जाल्यार ती फक्त आमच्या गोंयची अस्मिताय आनी दायज राखून दवरपाक. इश्टानो, विचार करात. आयज आमकां अशें रस्त्यार कित्याक येवचें पडलें? आयज आमकां रस्त्यार येवचें पडलें कारण म्हळ्यार प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना लोकांनी आवाज उठयला तेन्ना तेन्ना सरकारान आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केला. तो मागीर ग्रामसभेन ग्रामस्थाचो जावं, पर्यावरणवाद्याचो जावं, शेतकऱ्याचो जावं वा तरणाट्यांचो जावं. जेन्ना जेन्ना सरकार आमचो आवाज दामता तेन्ना तेन्ना प्रत्येक गोंयकार हो रस्त्यार येताच. मुळात आपल्या जमनीच्यो जाय तशी झोन करून कायद्याच्या खुस्तार म्हणजे कायद्यान अशी तांणी बदल केल्या की बेकायदेशीररित्या कायद्यान बदल करून फाटल्या दारांतल्यान TCP डिपार्टमेंटान 39A हे कलम तांणी हाडलें आनी आमच्या गोंयच्या जमनीची डेमोग्राफी तांणी काबार करून उडयली. इश्टानो, आमचो विकासाक विरोध ना, आमचो विरोध आसा विनाशाक. म्हणून आमी म्हणटात विकास शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ विनाश. इश्टानो, आयज आमी हांगा एकठांय जाल्यात, आमी एकठांय जावया आनी सरकाराक सांगया रद्द कर 39A. आमकां 39A नाका. रद्द करा 39A रद्द करा. देव बरें करूं. जय गोंय, जय गोंय. हांव ह्या उपरांत विनंती करता आमच्या गोंयचे एक पत्रकार एक्टिव्हिस्ट बाब किशोर गांवकर, जे आमच्या इनाफ इज इनाफ गोवाचे कोर कमिटी मेंबर आसा आनी मुखेल एक अधिकारी आसा, तांकां विनंती करता की तेणी 2 मिनटां आपलो स्टेटमेंट करचो. रद्द करा. आमच्यो न्हंयो, आमचे दोंगर, गोंय कोणाचें? नमस्कार येवकार. माझ्या नीज स्वाभिमानी गोंयकारांक हांव हांगा स्वागत करता. आयज खरें म्हटल्यार हांवें म्हटलेलें की मनीस जेन्ना सीक पडटा आनी मरपाक तेंकता आनी हातुडार पडटा तेन्ना ताचे सोयरे धायरे फ्रेंड्स तेचेर निमणी नजर घालपाक म्हणून त्याच्या खबरीक वयतात. कारण तांकां दिसता की निमणो ताका हटकून येवया, गेलो मेलो जाल्यार मागीर मरणाक वचचें पडटलें म्हणून. तुम्ही एक गजाल लक्षात दवरा. आयज तुम्ही गोंयकार जे हांगासर सगळे जाण येयल्या त्या हातरुणार पडलेल्या गोंयची खबर घेवपाक येयल्या. आमकां त्या हातरुणार पडलेल्या गोंयाक भायर काडपाक जाय, बरें करपाक जाय आनी परतून उबें करपाक जाय. सेक्शन 39A जे सेक्शन 39A या सरकारान हाडला त्या सेक्शन 39A आयकाची गरज ना. म्हाका आवाज खूब येता काय ना आयकपाक सगळ्यांक. सेक्शन 39A रिजनल प्लॅनात जी जी जमीन सेक्युअर दवरली आसा, नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून दवरलेली आसा, जी डेव्हलपमेंटाक ओपन ना, ती डेव्हलपमेंटाक ओपन करून ती जमीन काबार करपाचे कारस्थान ह्या सरकारान सुरू केल्ले आसा. आणि जेन्ना लोक बोवाळ मारपाक लागला तेन्ना आता NDA नो डेव्हलपमेंट एरिया म्हणून एक नवे नाटक या सरकारान सुरू केला.
आयज हांगासर हे प्रोटेस्ट जावपाचो आसा. काल 2 दिसा पयलीं आनी एक नोटिफिकेशन येयला आणि तो गंगा रेड्डी म्हणटा तो मोरजेचो त्यांचो लवर आसा, त्याची जमीन सेटलमेंट करून उडयल्ली आसा. म्हणटकूच लोक कितलेय रस्त्यार येवं आमकां कांयच फरक पडना. अशा मस्तेन अशा धुंदेन हे सरकार वागता आणि ह्या सरकाराक आमकां जाग्यार हाडपाकूच जाय. एक गजाल लक्षात दवरा, हे 39A जो मेरेन कॅन्सल जायना तो मेरेन गोंयकार वोगी रावचो ना. आता टाइम आमकांय बरो येयला, इलेक्शन येवपाचें आसा. ह्या इलेक्शनान तुम्ही ईव्हीएम नाजाल्यार व्हीव्हीएम कितेंय बदला. जर 39A कॅन्सल जायना जाल्यार गोंयकार वोगी रावचो ना, हे तुम्ही लक्षात दवरा. आणि 39A कॅन्सल करपाक लागून आमी सगळे एकठांय रावला. एक गोंय राखपा खातीर एकठांय रावया आणि गोंयांत गोंयकारांचीच सत्ता चलतली हे आमी दाखोवन दिवया. देव बरें करूं. एक विनंती असा हांगा जमलेल्या सगळे प्रोटेस्टरांक की आमकां शांततापूर्ण पद्दतीन हे आंदोलन करपाचें आसा. कोणी कृपया कसलेच आपले आवाज काडचे न्ही, जे कितें आसा. आणि हितूंतल्यान ही बैठक हें आंदोलन जें आसा हें डिस्टर्ब जावंक जायना, हेची खबरदारी आमकां घेवपाक जाय. ओगीच आपलो आवाज चडोवचो न्ही, विनंती आसा सगळ्यांक. हांव ह्या उपरांत विनंती करता हांव त्या उपरांत विनंती करता धीरेंद्र फडके की ताणें आपले विचार हांगासर व्यक्त करचे. धीरेंद्र. गोंय कोणाचे? Enough is enough. Enough is enough. रद्द करा, रद्द करा. रद्द करा, रद्द करा. नमस्कार भाव भयणानो, आयज आमी सगळे जमलेले आहा 39A खातीर स्क्रॅप करचे म्हणून. आता 2 वर्सां जाली, सगळे जाण तुमकां सांगता गोंयकारांक आयज कळ्ळें आसतलें 39चो एक कितलो घातक आहा तो गोंया खातीर. आयज खंयच्या गोंयकारांक सांगपाची तुमकां गरज ना, आयज कितलो घातक आहा सगळे विलेजीक आनी आमचो गोंय जो आहा पळय हो डिस्ट्रॅक्शन करप खबर जातलो म्हणून आयज सगळ्यांक खबर आहा. आणि आयज जे भाव भयणांनो सगळे जाण जमलेले आहा तुमी कित्या खातीर ह्याच 39A एंड करूया म्हणून आयज हांगा. 39 जो आहा पळय हो जर 39A उरात जाल्यार आमचे एग्रीकल्चरल जे आहा पळय जे आमी पोट चलयता, आमचे पोट जेवणान आमचे रायस जे आहा पळय उकडे रायस म्हणटा पळय आमी, हेजेर हांगा एग्रीकल्चरल जमनी जे लायताले पळय हे कवर जातले. हे फाल्यां तुमकां फुडें मेळचें ना, जावं कसलेंच वेजिटेशन जावचें ना. आनी सायडीची जी जमनी आहा पळय एग्रीकल्चरल लँड तेजेर पासून तुमकां जर फुडें जाय जाल्यार करपाक मेळचें ना, कित्याक ती जमीन सगळी पाड जातली. कित्याक जी सायडीची जमीन आहा ती एग्रीकल्चरल लँड जर करीत कन्वर्ट जाल्यार दुसरी जमीन आसता पळय तेजेर काय प्लांटेशन जायना जावं काय जायना. सेकंड थिंग जी ऑर्चर्ड जमीन आहा पळय आयज हांगा ऑर्चर्ड जमनीचेर जे कॅज्यू प्लांटेशन जाताले पळय आयज कॉबर जाता. आयज कॅज्यू प्लांटेशनाचे जे पीक आहले पळय ते कमी जावपाक लागलेले आहे. कित्या खातीर जे टेम्परेचर आहा पळय आमचो, हे टेम्परेचरान जे कॅज्यू प्लांटेशन जे ट्रीज आनी फ्रूट दिताले पळय जे टेम्परेचर रायज जाता पळय तेन्ना हे आमकां आतां मेळचें ना फुडें. तशेंच आमचे कडेन आतां काजू, आंबे, पणस, मागीर चुन्ना, काण्णां ही सगळी जी वेरियस फ्रुट्सां आहली पळय मेळटाली आमकां ती त्या टेम्परेचरान सर्वायव जाता. आनी जेन्ना टेम्परेचर वाडटलो पळय तेन्ना हे आमकां काय मेळचें ना. हे आयुश्यान आमी पयलीं जे जगो मेळयला आनी खावं मेळयला पळय नॅचरल रिसोर्सीस आमकां जे मेळटाले पळय हे काय मेळचें ना. हे आमचे जे सगळी हे आहा एटमॉस्फियर नेचर आहा पळय हे सगळे डिस्ट्रॉय करतले. आयज आमकां पावस पासून पडना पळय. हे आयज सगळ्यांक तुमकां खबर आसा आतां तुमचेर आसा की तुमच्या फ्युचर जनरेशनाचेर तुमी जर तांकां ही जे आहा आमी बेनिफीट घेतलेले आहा पळय ते तांकां मेळपाक जाय काय ना ते पळोवपाक. आयज हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आहा पळय ते तुमकां विटामीन सगळ्या भायेंचे मेडिसीन GMCन दिवपाक मेळटा. पण हांगा तुमकां जे आमकां आहा पळय नॅचरल रिसोर्सिसान जे मेळटा पळय ऑलरेडी मेळटा आमचे कडेन आहा ते आमकां फुडें GMCन वचोन घेवचे पडटले.
सो ही आमी परिस्थिती आमच्या फ्युचर जनरेशनाचेर आनी भुरग्यांचेर हाडपाची ना. त्या खातीर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. आमी 39A स्क्रॅप करतले आनी फुडें 39A नाका आमकां आनी कसलेच नाका. जाय जाल्यार सरकाराक रिजनल प्लॅन ऑलरेडी आहा. रिजनल प्लॅन इन फोर्स आहा. रिजनल प्लॅनान फुडें जे डेव्हलपमेंट जातले जे लोकलांक जाय पळय तशें जातले. विलेज टू विलेज लेवल प्लॅनिंग जातले. आमच्या गांवान आमच्या विलेजीन तुमकां खबर आहा गोंयकारांनो सगळ्यांक की तुमकां खबर आहा कितें मेळटा, कितें आहा, कितें जमीन आहा, कसली जमीन आहा, खंय कितें प्लांटेशन जाता, खंय वेजिटेशन आहा, खंय वेटलँड एरिया ही तुमकां खबर आहा. हे जे चीफ टावन प्लॅनर बसलेले आहा पळय तिका खबर ना. आयज तुमी वचून विचारात तिका चुन्ना आनी काण्णां कितें ती तिका खबर आसची ना. कित्याक ती आहा पळय तिका फकत प्लॅनिंगेन बसयल्ले आहा आनी तिची ऑथॉरिटी काय ना हांगा. हे गोंयकारांक आमकां खबर आहा आमचे गोंय जर लागतले आमी लागचे पडटले. सो सगळ्यां कडेन आयज आमचे जे आहा पळय आयज आमी सगळे जाण हांगा जमलेले आहा की एंड ऑफ 39A करपाक. थँक्यू. देव बरें करूं धोरणबाब. मदीं मदीं मायक दोगो दिता पूण हांगा आवाज इतलो आमच्या कार्यकर्त्यांचो गडगंज आसा त्यामुळे कदाचित मायकाची फुडें गरज पडची ना अशें एकंदरीत दिसता. हांव ह्या उपरांत आनी एक गडगंज आवाज जो गोंयचो आसा आणि तुमच्या मुखार वासंतीच्या माध्यमांतल्यान सातत्यान आपलो आवाज पावयता तो राजदीप नायक. हेका हांव विनंती करता की तेणें आपल्या विचारांचें हांगा प्रकटन करचें. देव बरें. हॅलो नमस्कार. तुमचे अभिनंदन कारण येदो व्हडलो पावस पडटा गोंयाच्या काना कोपऱ्यान. जसो तुमचो वर येयला जसो तुमचो हांगा वर येयला तसोच पावसाचो वर येयला. इतल्याच खातीर आयला की खूब वर्सां उपरांत गोंयकार जागो जाला आनी स्वताचे जमनी खातीर जागो जाला. आनी हो जागो आमकां कोणें केला जाल्यार BJPन आमकां जागे केल्या. आमचे शेतां भाटां लुटून आमकां जागे केला. हांव गोंयकारांक इतकेंच म्हणटा आमकां निमणो चान्स येयला. देवान आमकां निमणो चान्स दिला. हे फावट आमी जर फसले जाल्यार आमची मुखावयली पिढी सोंपतली. आयज आमी मेले मुखार आमचे जनरेशन जगचें ना. त्या खातीर आयज गरज आसा प्रत्येकान उलोवपाची. पण सुद्दां हांव अभिनंदन करता एक रिटायर ऑफिसरान कोणें तरी TCP मंत्र्याची भानगडीच वयर काडल्यो. तुमी इमेजीन करा इतली वर्सां ताणें ते वयर काडल्या. हांव सगळ्या रिटायर जाल्ल्या ऑफिसरांक सांगता फाटीचो कोण आसा रिटायर जाल्या तांकां सांगता उपकार करून ज्या ज्या डिपार्टमेंटांनी कितें चल्लां उपकार करून आमकां गोंयकारांक सांगा. कारण आमच्या गोंयकाराच्या दोळ्याचेर हिंदू धर्म मुस्लीम धर्म हांकां फुटाफुटी करपाक आनी फक्त जे पुते लावपाची आमचे झापडां लायल्या. झापडां काडून कुशीक दवरया. निमणो चान्स देवान दिला. आनी आयज जर आमी न्हिदले जाल्यार आमी कायमचे न्हिदतले. किशोराक कोणी तरी फोन केलो तुम्ही कुत्रे कितल्या भोका आम्ही लुटतले म्हणून. हय जेन्ना दिल्लीन कॉक्रोच म्हणटा तेन्ना जन्माक येता गोंयकार कुत्रे पूण भोगपी न्हू चावपी हे तांकां दाखोवन दिवया. उपकार करून लागता फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर आमच्या प्रत्येक पिढयेक जागी करूया. कारण आयज जर आमची पिढी न्हिदली फुडली पिढी आमची जन्माक येवपाक पावची ना. आनी श्राप दितले आमकां त्यान पयलीं TCP मिनिस्टराक प्रमोद सावंताक आनी जितले मंत्रिमंडळ आसा खंयच्या तरी गटारान व्हरून ताका बुडोवया. तेन्नाच आमी जगपाक पावतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं राजदीप बाब. हांव ह्या उपरांत आपयता गोंयचो एक खडेगट आनी ह्या भुये खातीर झगडपी स्वप्नेश शेर्लेकार हो एक्टिव्हिस्ट तुमी सगळे जाण जाणा. आमी ते विचार हो तुमच्या मुखार दवरपा खातीर स्वप्नेश बाब मातसो चड उलयतलो पूण आमी कितें हांगासर मांडपाक येयल्ले आसा कितें घेवन येयल्ले आसा ते तो तुमच्या मुखार हांगा घेवन येतलो. बाब स्वप्नेश शेर्लेकार. नमस्कार इश्टानो. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आय होप तुम्ही सगळ्यांनी सायन केला आसतली. सायन केला तुम्ही सगळ्यांनी. कितल्या लोकांनी लेटर वाचले?
वाचून दाखयता तुमकां म्हाजें काम जें म्हणून म्हाका जास्त टायम दिल्लो आहा तुमकां सगळ्यांक वाचून दाखयता कोणाक काय आमी सरकार न्हू तुमकां फटोवपाक डेट पयली गोवा 17 जुलय 2026 टू द चीफ टाउन प्लॅनर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा पणजी गोवा आयकून घेवचें हा परत वाचचो ना Memorandum of Representation. Subject: Demand for scrapping of Section 39A of the Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act 1974 and immediate cessation of further notification under Section 39A pending adjudication of its constitutional validity by the Honorable High Court. Dear Madam, Aikche. This memorandum is submitted by the undersigned citizens, आम्ही सगळे residents, professionals and civil society organizations of Goa on behalf of the statewide public mobilization. Enough is enough. We place on record our grave concerns regarding the continued alteration of the statutory regional plan for Goa 2021 through individual plot-by-plot notifications issued under Section 39A of the TCP Act. We call upon the Town and Country Planning Department to put up a technical note to support the universal public demand for immediate scrapping of Section 39A. सगळ्यात मान्य आहात? We also demand suspension of all notifications under this provision. Okay, सगळ्यात मान्य आहात? Please convey the contents of this memorandum to the government. At the background, serial number 1. RP 2021 was prepared through a statutory and participatory planning process involving professional planners, local bodies and the public. It remains the operative statutory land use plan governing the state and represents a planning framework developed in the public interest. It is not intended to be altered through ad hoc individual applications. Section 39A of the Act permits individual landowners to seek changes in zoning irrespective of the zoning prescribed under RP 2021, including conversion of land from eco-sensitive zone 1 and 2 to settlement zone. The cumulative effect of such individual approvals fundamentally alters the regional plan without following the statutory process prescribed for amendment of the plan itself. Separately, approximately 1,000 applications seeking relaxation of the floor area ratio and building heights beyond the limits prescribed under the building regulation were processed on a case-by-case basis. We understand that such approvals have ceased following proceedings before the Honorable High Court. हो विषय तुमका खबर हा ऍडिशनल हायट एंड एफआयआरचो. हांव संधी घेता तुमच्या गावात जर खंयची लांब बिल्डिंग येता जाल्यार इमिजिएटली आमकां कळोवची कित्याक हो आनी एक असलो 39A सारको प्रोविजन सरकारान इंट्रोड्यूस केल्लो पयशे दिवन ऍडिशनल हायट आनी एफआयआर घेवपाक. ही केस कोर्टान आसा. तुमच्या गावान असली लांब टॉल बिल्डिंग बीन येता जाल्यार कळोवचे आमी इमिजिएटली कोर्टाक कळोवंक मेळटले. कळ्ळें सगळ्यांक? We further understand that a substantial number of Section 39A applications remain pending. The constitutional validity of Section 39A and the related statutory amendments is presently under consideration before the Honorable High Court of Bombay at Goa. Grounds for this representation. आम्ही एक कित्याक representation file करता तेचे grounds. First, systematic erosion of the regional plan. The overwhelming majority of applications processed under Section 39A involve conversion of eco-sensitive zone 1 and 2 into settlement zone. Their cumulative impact is evident from the RP 2021 zoning map. Large contiguous ecological areas are being progressively fragmented through individual plot level conversions. Regardless of the stated purpose of Section 39A, its practical effect have been to alter the regional plan without undertaking the comprehensive studies, public participations and statutory procedures required for amendment of the plan. Publicly available records indicate the DCP board has recommended 811 applications for zone change under Section 39A. Many comprise multiple piecemeal applications relating to the same property.
These recommendations involve approximately 51 lakhs 14,291 square meters of land proposed for conversion from eco-sensitive zones to settlement zone. याचा अर्थ कळला, अजूनपर्यंत 51 lakhs 14,291 स्क्वेअर मीटर्स जागा रेकमेंडेशन दिलेली हा झोन चेंज करपाक. 279 recommendations has been finalized. Nearly all involve conversion from eco-sensitive zones to settlement zone. Of this, 258 final notifications were issued despite detailed public objections submitted by local groups. याचा अर्थ कळला, 279 रेकमेंडेशन फायनलाइज झाले, भितरले 258 रेकमेंडेशन ऑब्जेक्शन असताना सुद्धा यांच्यानी फायनलिटी दिली. म्हटलं लोकांक सांगलेले मानूक सुद्धा नाही यांच्यानी. The total area finally converted under section 39A now stands at approximately 29.27 lakh square meters. सुमारे 30 लाख स्क्वेअर मीटर ऑलरेडी झोन चेंज झालेलो असा. 66 final notifications relate to plot containing significant areas designated as no development slopes in RP 2021, while 9 notifications concern land designated as paddy field and recorded as rice in revenue records. 66 application non-development slopan approved झालेली आहात आणि 9 शेत जमीन पॅडी फील्ड जिथून 114 राईस मेन्शन आहात ते कन्वर्ट झालेले आहात. These figures demonstrate that the issue is not one of isolated exceptions but of widespread cumulative alteration of the regional plan. Second ground, matter presently before the Honorable High Court. The department is aware that the constitutional validity of the section 39A provision is pending adjudication before the Honorable High Court, but shows scant respect to the fact that the court wants to examine the matter. We submit it is neither prudent nor appropriate for the department to continue issuing fresh notifications and permissions under provisions whose very validity is under judicial scrutiny. The High Court has already passed an order directing that all final notifications will be subject to the final determination of the PIF before it, thus clearly indicating that the issue needs examination. In such circumstances, the difficulties that will be faced by persons granted this notification should they commence construction should also be taken into account. याचा अर्थ तुमच्या गावात 13 ते सुमारे 30 लाख स्क्वेअर मीटर झोन जो चेंज झालेलो आहा आणि तुमच्या गावात जर खंयचे कन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार इमिजिएटली आमकां कळोवचें सो दॅट आमी ते कोर्टाक कळोवंक मेळटले आमकां. कळ्ळें सगळ्यांक? Third ground, institutional responsibility. As Chief Town Planner and Member Secretary of the Town and Country Planning Board, your office occupies the principal professional and technical position within the state's planning framework. The public is entitled to expect that recommendations affecting the regional plan are made on sound planning principles supported by objective assessment and consistent with the statutory mandate of planned and sustainable development. In the light of the above, 39A proposals cannot be entertained. Fourth ground, lack of transparency regarding non-developable area notification. Approximately 2 crore square meters of additional land are reportedly proposed to be notified as non-developable area. However, the notification do not disclose the identity of the applicant, the area of individual plots, or the existing land use classification of the lands concerned. This lack of transparency is inconsistent with the standards expected of statutory planning. Further, we object to the department's use of the classification non-developable area, which does not appear among the planning zones recognized under the Act or RP 2021. Much of the land proposed under this designation already falls within eco-sensitive zones 1 and 2. Rather than introducing new classification, the department should preserve and enforce the protections already contained in RP 2021. आता आमचे डिमांड्स किती आहा ते रीड आउट करून दाखयता या लेटरान बरयला. Pending final adjudication by the Honorable High Court, we call upon the department to ऐकतात ना तुम्ही सगळ्या? Submit a technical note to the Goa government to recall section 39A from the statute book as soon as possible or through an ordinance. मान्य आहे सगळ्या?
दूसरे, fourth, we cease issuing any further notifications under section 39A, including publication of notifications in the official gazette. मान्य आहात? Record and communicate to all beneficiaries that permissions already granted under section 39A remain subject to the final outcome of the pending constitutional challenge. Okay, आहात? Undertake to restore the legal status quo in the event that section 39A or permissions granted under it are ultimately held to be unlawful. मान्य आहात? And final demand. Publish within a reasonable period a consolidated public register of all applications received, pending, recommended, and approved under section 39A since its introduction in the interest of transparency and public accountability. Yes. Accepted? Yes. Thank you. Final closing. We request acknowledgement of this memorandum and a written response addressing the above demands within 15 days of receipt. We reserve our rights individually and collectively to pursue all available legal and constitutional remedies, including bringing any continued issuance of notifications under section 39A to the attention of the Honorable High Court while the constitutional challenge remains pending. We trust that the department will discharge its statutory responsibility by safeguarding the integrity of RP 2021 and ensuring that development in Goa proceeds in accordance with law, sound planning principles and the public interest. Section 39A must be scrapped. EIL will continue its campaign till this objective is achieved. Okay? Yes. Thank you. Jai Goa, Jai Hind. देव बरोबर. आज आम्ही हांगासर कित्याक जमल्या हे अंधारान ना ते तुमच्या मुखार उजवाडात हाडपा खातीर स्वप्नील शेल्लेकरान आता तुमच्या मुखार ते मांडलेले आसा. आम्ही आज जे कितें घेऊन वचपाचे आसा सीडीपी कडेन, चीफ टाउन प्लॅनर, सीटीपी आणि डीसीपी भितर बरेच गडबड जाता बरेच वेळा म्हणून क्लीन करता आणि ते तुमकां कळ्ळें आसा. सो आमी कितें मागतात हे कळ्ळें आसा आणि आमकां 15 दिसां भितर ते कळोवचें हे आमी सांगलेलें आसा. हांव परत एकदा विनंती करता सगळ्यांक की जेणी कोणी अजून साईन करूंक ना आमचे व्हॉलंटियर्स घेवन भोंवता आणि एक 5 मिनिटां 5-10 मिनिटां आमचे कडेन आसा वयर वचच्या पयलीं ऑफिसान. तर त्यान पयलीं बेगिनातल्या बेगीन आपली सही ही नोंदवची हो तुमचो डिमांड आसा, हो गोंयकारांचो डिमांड आसा, हो तेंचे पर्यंत पावोवपाक आमकां मदत करची. देव बरें करूं. हांव ह्या उपरांत आपयता आनीक एक गोंयचो राखणदार तो कितलीशींच वर्सां गोंय राखपा खातीर झगडटा. गोंयांतली जी रानां वनां आसा ती राखून गोंयची सगळी तावडी माती करता तांकां थांबोवपा खातीर वावुरता तो डॉक्टर क्लॉड आल्वारीस. हांव आपयता डॉक्टर क्लॉड आल्वारीस सांगता की ताणी कृपया आपल्या गोष्टी करता. Thank you everybody for coming. We सगळे हांगा जमल्यात. You cannot hear me. I have got a problem on the left side, so I cannot shout too much. So I hope you don't mind. But please, thank you for coming. We were very worried that because of the rain going to resume, it is a very good thing for all of us that you would, think that as pass for the support weapon. But you have all come. Thank you very much. Thank you for signing the memorandum. The memorandum Justice Petrindibolo could not be here today because Justice Petrindibolo could not be here today because today he is in Vancouver. And we sent a memorandum to him for his approval. He has approved and we have submitted back. Then go ahead with it. So the document is also inspected by Justice Petrindibolo. In between, please, I have been requested to signature campaigns, all the letters. We are going up, so anybody who's got signature sheets, please bring them here. Anybody has got signature sheets, please bring them here.
Okay, now it's working. Thank you very much. See, friends, let me give you just 2 or 3 pieces of important information because you are important to us. You have come, you have understood, and it is important to see where we are and where we are going. Now, सगळे लोक म्हणतात, what other things you are doing? Don't Justice Rebello has come and made justice. माईक तो वायर काय करून दे वायर ना ना तो I'm thinking that somebody from the second floor is creating problems. I think they got that now. They do jamming and all that. So whatever. So I just want to give you some idea about that we should not get desperate. Why you should not get desperate? Now Justice Rebello has had meetings in all the taluks. Now this man is a retired Chief Justice. He would have been Judge of Supreme Court. He was retired Chief Justice of Supreme Court of Allahabad High Court with 162 judges under him, High Court judges under him. And he has come to here and he is now going around in a shirt and long pant and talking to as many people as possible. And he goes to Bombay because he has to do his work. He comes back again and again sits with us for 15 days. Ye document card, we cheat for it. Put this report here, do this. So you must please because of him, because of his stature, because of the way in which he has written judgments in the past, all defending the environment and all defending the interests of Goenkars, including community law. This man says today, please, enough is enough. So thank you for coming and thank you for being here. Now, the important point about this regional plan, regional plan 21 is kite. The regional plan 21 is not a private document. It does not belong to Vartika Dagur, who is the chief town planner. It belongs to every citizen of Goa. It is a plan which says, anga sheta ami dodtali, anga dongar ami ashat dodtale. In this patar areas, the sadas we will keep in this way. Jungle also ami dodtalo. This is a plan which by law says that 82% of Goa has to be blocked from development. 82%. The plan was prepared by a task force headed by Charles Correa and the advisor was Dr. Edgar Ribeiro, who died just a few months ago. He was chief town planner of the government of India. These are the people who sat with all the NGOs, architects, etc. and prepared the regional plan where 82% is actually blocked, 52% is completely blocked, and in the remaining 30%, some marginal development is allowed, but not of the kind that Mr. Vishwajit Rane is putting on us today. So this is what we should please recognize. No, This regional plan is not a private document, it is your document. And if anybody wants to change it, your permission is required. Your permission is required. Without your permission, they cannot enter the regional plan. So please note that it's a public document and we are fighting for a public document because this document is a legal document and it protects the eco zones of Goa, and therefore so long as we are there with it, we will survive. Now what Mr. Rane is doing is trying to upset the balance. Mr. Rane says that 7 crore square meters of Goa is wrongly declared in regional plan. By error, by mistake, because the chief town planner at that time was useless, he said 7 crore square meters of land. We have to remove it and make it into settlement. 7 crore. Out of the 7 crore, as Swapnish has shown you now, they have reached 51 lakh. That is half a crore. They have reached half a crore. They have got how much more left? 6.5 crores. Now only you can stop them. Or the High Court can stop them. Now, let me give you just in 2 minutes how people's action in Goa has stopped this nonsense. Now in 2007, they came out with Regional Plan 2011. Now Goa Bacha Abhiyan and lots of groups came to Panjim, 10,000 people came and the government had to cancel the Regional Plan 2011.
Please don't cancel the regional plan. Because that Mr. Montserrat had done large scale redrawing, repainting of the regional plan to allow all types of development in the state of Goa. If he does it in Talegaon, we have no problem. I'm sorry, there Talegaon people may object. But I mean, you can't do it for the whole of Goa. And this rascal today, I'm calling him a rascal, this Mr. Vishwajit Rane, he is changing all the talukas except Chattari. Except Chattari, there is Chattari. No zone change in Chattari. This is a slave land, slave owned by him. No, everywhere else, Bhartes go to the dogs, Salsat go to the dogs, Perne go to the dogs, give it to Reddys from Hyderabad, we have no problem. But Chattari, I mean, we will not touch. This is the man who is your town planning minister. And this chief town planner is only signing under his instructions. And that is why you are here. Now in the past, please note, you won on the regional plan, you won again by getting 16B cancelled. 16B is a classic copy of 39A. It was cancelled by the government in desperation because the High Court said, we are not allowing you to issue final notification. There is always draft notification and final notification. The High Court said, we are not going to give you permission till we hear this case. We are not going to give you permission to give any final notification. So at the end of 4 years, the government said, we are withdrawing section 39A. We are withdrawing section 16B from the law book, and they cancelled it. Today we are asking them to do the same thing for 39A. Then they came out with 17.2. 17.2 also the same thing. Changing the land use. Again, they changed quite a number of plots. And the High Court said, what are you doing? What are you doing? How are you changing under 17.2? So the High Court practically struck down 17.2 and said that we are not going to allow you anymore. That case is now gone to Supreme Court. What is Supreme Court saying? What is happening in Goa? Justice Nagaratna, Justice Vikram Nath, all these judges are saying, what is happening in Goa? Why you are making it into Mumbai? Justice of the Supreme Court in open court. This government doesn't have ears that go beyond the secretary, but they were listening to what was happening. So 17.2 has gone. 39A they came. The High Court said, what is this 39A? Then we argued, and this case, High Court said, in that case, all the constructions under 39A, all the notifications will fall, will be cancelled if we hold that 39A is unconstitutional. So that case is presently in the High Court. So all these, my dear people, are your victories. Because you come out like this, people, the activists in the front who are doing the legal work, who are arguing the matters in the court, they get some strength. So even if 10 of you come, we are happy. But today, we are more than happy because all of you have come. Please, Karan, Koi Konache! Koi Konache! Dear Guru, Dr. Claude Alvarez, you are the savior of Goa, and Goa is indebted to you and Madam Norma Alvarez. They have been fighting for our Goa, to save our Goa for long. या उपरांत आपयता TCP मिनिस्टराचो खूप लागींचो मनीस बाब विश्वासराव राणे की तेणे हांगासर आपले विचार व्यक्त करचे आणि सो हांगासर सह्यांची मोहीम जी जाल्ली आसा म्हणजे सिग्नेचर कलेक्ट करपाची कॅम्पेन जी जाल्ली आसा ते सगळ्यो सिग्नेचर्स जमा केल्ल्यो आसा आणि आमचे प्रतिनिधी मंडळ जे ठरयल्लें आसा मागीर थंय कोणी वचचें न्ही आमचे प्रतिनिधी मंडळ ठरयल्लें आसा तेच थंयसर वयतले 5 जाण आणि TCP मिनिस्टरा कडेन CTP कडेन उलयतले आणि येतले त्या उपरांत थंयसरल्यान तांकां कितें रिस्पॉन्स येता तो कळटलो. डॉक्टर क्लोड अल्वारीस यांच्या मुखेलपणान सकयल आमी वयतले बॉस्को जॉर्ज वयतलो आणि म्हणून बाब शिरोडकर
आणि सोमनाथ शेटेकर असे पाचच जणांचे शिष्टमंडळावर म्हटले, त्यामुळे कोणी गर्दी करपाची ना, त्याका लागून कसली आज्ञा झाली आमकां नाका. आणि कितें आसता आमचो विचार थंय पावप हे चड महत्वाचे आसा. आणि समजा हो विचार जर तेंच्यांनी ऐकलो ना जाल्यार मागीर आज हांगा जमलं तितले जण वचचे पडटले. तो दीस येवचो ना अशें आमी देवा कडेन मागुया. आणि हांव परत एकदा विनंती करता विश्वासराव की त्यांनी हांगासर आपले विचार व्यक्त करचे. आणि सह्यो जमा केल्ल्यो आसा, आणि सह्यो जमा केल्ल्यो आसा त्यो कृपया जर शीट्स करीत आसा जाल्यार ती हांगा जमा करची. आणि नमस्कार. शहरान म्हटले सगळ्यांक लागचो आसलो जाल्यार हाका विरोधान आसचो नासलो. आमकां 70 कितलो त्रास जाता तो आमकां खबर. सगळे 70च्या नांवान बोवाळ मारता की 70कार लाचार, 70कार गुलाम. पूण 70कार गुलाम ना, 70कार लाचारूय ना. 70 भिवा उभी आसा त्याचे कारण म्हणजे विश्वजीत राणे फक्त हुकुमशाही अशी करता की तो प्रत्येकाच्या पोटार आड येता, प्रत्येकाक धमक्यो दिता, लिटरली मारपाच्यो धमक्यो, गायब करपाच्यो धमक्यो, आणि त्याच्या पोटार आड येऊन त्याला सोपोवपाचें काम करता. म्हणून आज 70चे लोक भिता. तशे 70चे लोक कोणाक भिवपी न्ही. भिवपी आसले जाल्यार हांव हांगा येवचो नासलो. दुसऱ्या सांगताना एक सगळ्यांकडे विनंती करता, खासा करून जितले विरोधी पक्ष आसा, आयज आमी जितली आंदोलनां पयली सगळी 39A स्क्रॅप करा म्हणून पयली, पूण एकलोय विश्वजीत राणेक सॅक करा म्हणून आंदोलन करिना. आनी आवाज उठयला, पूण आंदोलन मोठ्या प्रमाणात जावपाची गरज आसा. जर 39A सॅक जायना जाल्यार हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक आणि नीज गोंयकारांक की तेंच्यांनी एक महाआंदोलन करचें. 39A सॅक करपाचे, पूण विश्वजीत राणेकूय सॅक करपाचो. कारण आमी जोपर्यंत मुळाक हात घालिना तोपर्यंत झाडाच्यो फांदयो कट करून काय जावचें ना. झाडाक मुळातसून काडपाची गरज आसा. आणि हे झाड डिस्ट्रक्शनाचें न्हू, हे झाड गोंयच्या हिताचें आसतलें. आणि माझी 2 उतरां सोंपोवन सगळ्यांक देव बरें विश्वासराव तो उठता हो 70च्या कुस्तार उठता. तुम्ही 70कार जेन्ना ताका घरा धाडपा खातीर प्रयत्न करतले, आमी तुमच्या वांगडा आसतले, इतले आमी तुका हांगा आश्वासन दिता. तो एकदा तुम्ही घरा धाडलो की तो घरात बसतलो आणि मागीर ताका कुत्रोय खावचो ना अशी परिस्थिती ताणें स्वता निर्माण करून दवरलेली आसा. हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. हांव ह्या उपरांत एकूच आमचो इनामी जिनाबच्या तर्फे उलोवपी जो आसा तो उलोवपाक हांगा येतलो. त्यानंतर कांय हांगासर वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लोक हांगासर उपस्थित आसा. हांव कृपया विनंती करता तेंच्यांनी नॉर्मा मॅडम नाल्यार आमचो प्रेमानंद दिवकर आसा तेजे कडेन आपली नांवां दिवची, म्हणजे कळोवचें तांकां, सो दॅट म्हाका तांकां कॉल करपाक बरें पडटलें. कारण हांव सातत्यान हांगा आसल्या कारणान बरेच लोक म्हाका हांगा दिसता. हांव रँडमली कोणाक आपोवच्या पेक्षा कोण उलयतले तेंच्यांनी उलोवचें. परत एकदा सगळे उलयतले तांकां विनंती करता 39A हो विषय सोडून कोणी भायर उलोवप ना आणि 2 मिनटां भितर आपलो स्टेटमेंट करपाचो आणि काबार करपाचो ही कळकळीची विनंती आसा. आमचे शिष्टमंडळ वयर वचून येयल्या उपरांत थंयचें कितें जाता हे तुमच्या मुखार मांडटले. हांव आमचो इनामी जिनाबच्या गोवाच्या तर्फे उलोवपी जो आसा तो ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर हेका विनंती करता गेली 100 दिसां वयर जे आंदोलन जाल्लें आसा त्या आंदोलनान एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून तो थंयसर बसलेलो आसा मय मतदारसंघातलो. आणि हांव विनंती करता की तेणें आपले विचार प्रकट करचे. अजय प्रभुगांवकर, ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर. थँक्यू. म्हाका दिसता आयज गोंयकार आसा पळय विकास
ह्या नावा खाली जो चिरडलो वयता आणि विनाश तेजेर लादलो वयता त्या खातीर ही सगळी मंडळी तुमच्या खातीर वावरता. आयज खरो तर गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा आणि ह्या अस्तित्वा खातीर गोंयभरच्यान सगळे लोक येवपा जाय. आयज एका उलोचेर तुमी सगळे येयले. 39A स्क्रॅप जावपूच जाय. आमचो मित्र विश्वासरावान सांगले TCP मिनिस्टराकूच सॅक करपाक जाय. हांव म्हणटा सीएमान कित्याक करूंक जाय? सगळ्यांक सॅक करूंक जाय. आयज गोंयची वाट लागल्या आनी तेज्या फुडा मळा खाला तो ताका पयलीं काडपाक जाय आनी आमी गोंयकार गोंयकारांचो सगळे एकी कडेन येयला तोपर्यंत जावचें ना. आमी हांगा सगळे जे आसात आम्ही लहानपणापासून आम्ही पळयता नरी काडपाक नरी काडटा जाल्यार आमी डोंगर काडटाले न्हंय काडटाली पूण फुडलें जनरेशन डोंगर काडची ना. हांगा समजलो प्रत्येकान ल्हानपणी सिनरी काडटली तेजे डोंगर आसताले न्हंय आशिल्ल्यो झाडां आशिल्लीं. ह्यान फुडें तशें जावचें ना. ह्यान फुडें फक्त बिल्डींग काडल्यो वयतल्यो कॉम्पिटायझेशन जालें वयतलें. आयज एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट करी असताना डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट चालू आसा. त्या प्रोजेक्टाचो आमच्या गांवचेर आमच्या अस्मितेचेर आमच्या अस्तित्वाचेर कितें परिणाम जातलो हे कोण अभ्यासूच करपाक तयार ना. तो कित्याक जाय आमकां सरकारे? आमकां जाय गोंय कोणाचें वयर बसा ताका सारकें आयकपाक येवंक जाय. परत एकदां म्हणा गोंय कोणाचें. थँक्यू. बरें करूं अजिबात. हांगासर वेगवेगळ्या पक्षाचे प्रतिनिधी येयल्ले आसा. माझी विनंती आसा की तुमच्या पक्षातर्फे कोण उलयतलो हेची कृपया मातशी नांवां दिवची की अशें जावंक जायना हे आंदोलन खंयच्या तरी एका पक्षान हायजॅक केलें अशें हांगासर जावंक जायना. आनी जे एक्टिविस्ट सदांच रस्त्यार येवन बोब मारता गोंय वाचोवपा खातीर तांकां प्रामुख्यान हांव हांगासर आपयतलो आनी ह्या उपरांत हांव विनंती करता हांगासर काँग्रेस पक्षाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हांगासर उपस्थित आसात. देवदास मातशें कोड मातशें होल्ड कर. थंयच ना तशें न्ही रे थंय कांय जायना तें. Silence, please, silence. नॉर्मल प्रॅक्टिस गोंय राज्यांत चलताली. म्हणजे रिजनल प्लेन तयार करताले आनी जमीन कितली यूज करपाची आनी जमीन कितली फ्रीज करपाची जाल्यार 10 वर्सांक हो एक लेट टर्म प्रॅक्टीस बाकीच्या राज्यांबरोबर गोंयांकूय चलतालो. आनी तेचेर कंट्रोवर्सी जाताली. तेचेर कंट्रोवर्सी जावन अशें डिसायड केलें की गोंयच्या पंचायती कन्सल्ट करून गोंयच्या एनवायरमेंटलिस्टांक कन्सल्ट करून एक रिजनल प्लॅन तयार करपाचो. सो अशे खुबशे आंदोलनां गोंयांत सगळ्या लोकांनी आमी पळयल्ली आसा आनी आमी त्या आंदोलनांत पार्टिसिपेट केल्ले आसा. जेन्ना रिजनल प्लॅन प्रोसीड करतालो जे एक्सेस जमीन डेव्हलपमेंटाचे अंडर हाडपाचे प्रयत्न करताले. जे एनवायरमेंट सेन्सिटिव्ह झोन्स आसताले ते कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न करताले. तेन्ना गोंयचो लोक उबो रावलो आनी ते रिजनल प्लॅन सुद्दां स्क्रॅप करून घेतलो. इतलो पावर गोंयच्या जनतेक आसा हे गोंयचे जनतेन हाचे पयलीं प्रूव केल्ले आसा आनी तेन्ना रिजनल प्लॅन स्क्रॅपूय जाल्ले आसा. तेजे नंतर जेन्ना बीजेपीचे राज्य गोंयांत सुरू जालें
तेणी वेगळे वेगळे सेक्शन मुखार हाडले. जो रिजनल प्लॅन प्रपोज केलो तो स्क्रॅप करपाची ऑर्डर काढली आणि जेन्ना रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जाता तेन्ना खंयची जमीन डेव्हलप करपाची हाचेर कांय क्लॅरिटी नासता. ह्या सरकारान आणि खास करून विश्वजीत राणे आता जमीन आणि तो हेचो कितलो मोग आसा हे सगळ्या गोंयच्या जनतेकूय खबर आसा. मुख्यमंत्री आणि जमीन आणि हाचे खातीर हाचे पयलीं आमचे मुख्यमंत्र्याक सगळे लोक प्रॉपर्टी सावंतूय म्हणटाले. म्हणजे आमचे दोग जाण असे आसा तांकां आमी जोडी नंबर 1 म्हणून नांव दवरलेलें आसा. प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे हांकां गोंयच्या जमनीचो चड मोग आसा आणि त्या खातीर ही वेगळी वेगळी सेक्शनां गोंयांत घेतात आणि गोंयच्या विरुद्ध एक षडयंत्र जावची वयता की जरची जमीन ही भायल्यान विकप. सो गोवा इज फॉर सेल. आयज गोंयकार सगळे परत एकदा जागे जाल्ले आसात की हे सिलेक्ट करून एक एक फायल काढून ते जमीन कन्वर्ट करपाचे सुरू जाल्ले आसा आणि आयज सगळे 39A स्क्रॅप करपाच्या मागणी खातीर आख्ख्या गोंयचे लोक उसळलेलो आसा. विश्वजीत राणेकूय कांय फरक पडना, प्रमोद सावंताकूय कांय फरक पडना. जवळ जवळ एक कुंभकर्णाची याद येता. कुंभकर्णाच्या कानाकडे कितले ढोल आणि हे वाजयले तो कुंभकर्ण न्हिदोन उरता. तसो हो बीजेपी सरकार, जसो प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे हे कुंभकर्णा सारखे न्हिदलेले आसात. तांकां कांयच आयको येना. भैरव जाल्लो आसा हो सरकार आणि त्या खातीर आयज म्हाका दिसता आमी ह्या सरकाराकूच स्क्रॅप करपाची मागणी करपाक जाय आणि तातूंत भितर विश्वजीत राणे आणि प्रमोद सावंत फुडें धाडपाची गरज आसा खास करून. आणि हातूंत तांचो जो 6 म्हयन्याचो एक्सपायरी पिरियड उरला, ह्या सरकाराचो एक्सपायरी पिरियड लागीं पावल्लो आसा. ताचे पयलीं आमी सांगलेलें आसा आणि तांचे मॅक्सिमम 5 ते 6 म्हयने उरल्यात. ह्या 5 ते 6 म्हयन्या भितर आमी एक वेगळो बदल गोंयांत घडोवन हाडपाची गरज आसा. आमी परत एकदा सरकारा कडेन मागतात की 39A हो बेगीनच्या बेगीन तुम्ही स्क्रॅप करा आणि सरकाराक खास करून प्रमोद सावंताक आणि विश्वजीत राणेक सांगता तुम्ही किशोर गांवकार हेणे जेन्ना आपले चॅनल फ्रिडम घेतले ताणें सगळ्यां कडल्यान आणि गोंयचे प्रश्न उलोवपाक लागलो. दिसता खुबश्यो धमक्यो किशोर बाबाक पावल्ल्यो आसा आणि किशोर बाबा असो आसा तो धमक्यांक भीक घालपी न्ही. काल आमचो स्वप्नेश शेलेकराक तर कंटिन्युअस धमक्यांनी हे चालूच आसा. काल आमचो एक एक्स ऑफिस डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट जो विश्वजिताच्या डिपार्टमेंटात काम करता अलेक्स कोस्ता ताणें स्टेटमेंट काढलो. त्या स्टेटमेंट काढून स्वतः विश्वजीत राणे ताका व्हॉट्सअप घालता मेसेज. म्हणजे खंयच्या लेवलाचेर हे मिनिस्टर पावल्ले आसात लोकांक धमकी दिवपाक ते पळय. आनी पुलीस कंप्लेन करून पुलिसाची एक्शनूय जायना. सो ह्या हितून लोकांक ते फ्रस्ट्रेट करपाक सोदतात आणि लोकां कडेन एकूय पर्याय उरता. जर हो स्क्रॅप जायना जाल्यार म्हाका दिसता हांकां सगळ्यांक स्क्रॅप करून घरा धाडपाचें पडटलें आणि घरा बसोवपाचें पडटलें. आनी निमाणे कडेन हांव एक गोश्ट मुख्यमंत्र्याक आनी विश्वजीत राणेक विचारता, हो जयेश परब कोण? हो जयेश परब कोण? ह्या जयेश परबाचे ह्या लोधा प्रोजेक्टा कडेन दाबोळीचो प्रोजेक्ट आणि कारापूरचो प्रोजेक्ट ह्या प्रोजेक्टा कडेन लिंक कितें आसा आणि तुमचे कडेन तुमचे जयेश परबाचे कडेन लिंक कितें आसा तेची सगळो प्रॉपर्टीज अकस्मात कश्यो वाडल्यो गेल्या ह्या प्रश्नाचे उत्तर बाब मुख्यमंत्री आणि बाब विश्वजीत राणे हांणी दिवचे पडटले. एक प्रायव्हेट जेटी सुद्धा ते घेवपाची इतली कॅपॅसिटी जाता असे हे प्रकरण कितें आसा ते गोंयच्या लोकांक आमच्या मुख्यमंत्र्यान आणि विश्वजीत राणे उत्तर दिवपाची गरज आसा. देव बरें करूं. गिरीश बाब एक काम कर पहिली तुझे तीनही आमदार कारापूर सरवणा अजूनपर्यंत पावना.
आम्ही ओगी रावतले तुमचे आयकतले आम्ही आयकतले इतल्याच खातीर की तुमचो सपोर्टूय आमकां जाय ते करपा खातीर पूण जो पर्यंत तुम्ही थंय येवन तुमचे प्रॅक्टिकल तुमचो ते ताकद तांकां दाखयना तो पर्यंत तुमचे मार्गदर्शन आमी आयकून कितें करपाचें तुम्ही बेगिनातल्या बेगीन थंय पावचे समीर बाब बाब गिरीश थंय गेल्लो प्युरी गेलो. प्युरी बाब गेल्लो म्हाका दिसता ओके एक मिनिट आम्ही आता विषय येयल्लो असल्या कारणान सराक आयकुया की त्यांचे कितें मत आसा ह्या बद्दल 39A आमचे आयचे प्रोटेस्ट आहा ते 39A पुढे लागून ते करून आमचे गोंयचे डेव्हलपमेंट कोण करतात गोंय काबार जाता देखून 39A चे आमी प्रोटेस्टाक येयल्यात कित्याक सांगपाक with justice Freddy Nicolke enough is enough म्हणून ताका सपोर्ट दिवपाक आमी आयिल्ले हिंगा तो म्हाका फोन केलो तेणें सांगपाक येवपाक कित्याक आमी पळयला बिल हाडले तेन्ना असेंब्लीत तो पळय डिबेट हांवें पळयलो हे 39 हाडटा तेन्ना तुम्ही परत 16B हाडले तुम्ही आणि तुमगे रिजनल प्लॅन आसा तो रिजनल प्लॅन करते करून तुम्ही काबार करतले सांगलोले म्हाका रिप्लाय दिल्लो थिंगा सांगपाक आमगे गोंयकाराचे बारीक बारीक जमीन आहा ते चेंज ऑफ झोन गरज आहा ते आमगे गोंयकारां हेल्प करपाक पूण कितें जाता तें तूं पळयला देखून लोक बेजार जाला लोक रस्त्यार आयला लोक गांवांत बोवाड करतात आमी सपोर्ट करूं येयल्याय आमी सद्दां लोकां बरोबर आसतले देव बरें करूं देव बरें करूं 39A हो विशय आसा आनी आयज आमी जे मुद्दे घेवन हांगा येयल्ले आसा त्या मुद्द्याक धरून आमी उलोवया आनी ह्या मुद्द्याचेर पयले फावट अशें जाला की एक गव्हर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर उलोवपाक लागला तेणें डीसीपी मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट फायल केल्या हांव आतां आपयता आलेख बाबा की तेणें Before taking any allegations, show me first the proof. I'm the only one probably there in Aldona constituency who was personally gone and objected to the 39A conversion. So I don't have any bodyguards. I walk without bodyguards. I don't have any bouncers. Please don't do this. Don't make allegations. सगळ्यांना सुरुवातीच्या विनंती करत आसा इनाफ गोवा तर्फे आयज ही सभा जी आपयल्ली आसा हे आंदोलन जे आपयल्लें आसा हांगा कसले डिबेट जावचे न्ही हांगा सगळ्यांनी आपलो स्टेटमेंट करचो फाटल्यान हे हांव परत सांगता आनी आयज ह्या संबंधान जे विशय आसा त्या संबंधान आमी उलोवया Internal objection I have filed, not them. Have they filed objection? So let us not make this a battlefield. Please, I request on behalf of enough Goa की आम्ही ज्या मुद्द्या खातीर हांगासर येयल्ले आसा तो मुद्दो घेवया आम्ही बाकीच्या हेचेर विचार करूया पळोवया काय हरकत ना पूण आयज जो मुद्दो घेवन आमी हांगासर उपस्थित जाल्ले आसा त्या मुद्द्याचेर आमी उलयतले हांव आरक बाबाक विनंती करता की तांणी आमच्या मिस्टर राणेच्या बद्दल सांगा सगळ्यांक तुमकां नमस्कार हात जोडून तुमचे कडेन मागता प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रॅप ऑफ द रुलिंग डिस्पेन्सेशन आमीच तर अशी भासाभास हांगा करपाक लागले जाल्यार आमी तांच्या ट्रॅपात पडटात They want us to be divided. So please leave all our differences aside and come together for against 39A. This is my opinion.
म्हज्या मोगाळ भावाचो आनी भयणाचो विश्वासिताची एरोगन्सी हांवें 8 वर्सां सोंसल्या. तो मनीस कसो फंक्शन करता ती म्हाका खबर आहा. म्हज्या भायर कोणाक आनी कोणाकूच आसली ना ह्या गोंयांत. तो धमक्यो कशी दिता, तो मनशाक टेररायज कसो करता आनी तो मनशा कडेन काम कशें ऑफिसरां कडेन काम कशें करून घेता तांकां भिवून तांकां टेररायज करून ती म्हाका खबर आहा. पूण 8 वर्सां ताचेर हांवें धमक्यांकूय केअर करूंक ना. ताचे हांवें कसलेच अटेम्प्ट सक्सेसफूल जावंक दिवंक ना. तो इतलो म्हाका दिसना ताका तो आपले मन चलयता म्हणून जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन चलयता तेन्ना एक फावटी ताणें म्हाका नोट धाडलो एज डायरेक्टर की गोंय बिझनेस चलोवपाक बिझनेस रुल्स म्हणून आहा. तातूंत एक रूल आहा, द डिपार्टमेंटल बिझनेस शाल बी कंडक्टेड बाय द मिनिस्टर. हो रूल वाचून ताका दिसता की आपुणूच सगळो गव्हर्नमेंट. ताणें म्हाका एक नोट धाडलो. विरेश तिका पुशींग काढ ते आउट आहे ते चक्र पुशींग जे नोटार ताणें सांगले तू स्टार्ट जे नोटार ताणें म्हाका सांगले आपण जे बरयता आनी नोट डायरेक्टरा कडेन येता ते गव्हर्नमेंट डिसिजन म्हणून इम्प्लिमेंट करपाचे, ती फायल मूव करपाची ना. हांवें तो नोट हांवें तो नोट करतो म्हज्या सेक्रेटरीक धाडलो. अभय अभियंकर म्हणून IAS ऑफिसर म्हजो सेक्रेटरी आशिल्लो. हांवें ताका तो नोट परतो धाडलो रिमार्क मारून गिव मी डायरेक्शन. कित्याक म्हजो बॉस सेक्रेटरी म्हाका डायरेक्शन आयलें फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की. म्हणजे मिनिस्टराचे कशें डायरेक्शन येवं it has to go through proper channel to the secretary, again to the minister, and that decision should come. That is the way I run the administration under Vishwajit. ताका लागून ताणें म्हाका 2018 डिपार्टमेंटाचो ट्रान्सफर केलो. ट्रान्सफर करून जायनासतना सगळे रुल्स बेंड करून हांव भिवूंक ना. 1 वर्स म्हाका गव्हर्नमेंटान पर्सनल डिपार्टमेंटान बसयलो. म्हाका उबो राव म्हणून सांगलें पर्सनल डिपार्टमेंटान. हांव सांगलें उबो रावचो ना. म्हजी गाडी म्हाका दी, म्हाका बसपाक टेबल दी. बेकार रावन पगार दिल्यार जाता. 1 वर्स हांवें पर्सनल डिपार्टमेंटान बसून बेकार रावन 2.5 लाख पगार खायला गव्हर्नमेंटान. म्हाका इतली कॅपॅसिटी आसा चॅलेंज करपाक. इतलेंच न्हू, जेन्ना पार्रीकर CM आसलो, आत्माराम नाडकर्णी AG आसलो आनी एकूच सांगता फायनान्स डिपार्टमेंट, तेन्ना हांवें 3 वर्सां गव्हर्नमेंटाचेर हांव दिसलो. आतां येता 39A. समज इलेक्शन जातलें डिसेंबरांत, आनीकूय स्टेट इलेक्शनाक वतल्यो, 2 म्हयने काळात कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. डिसेंबर आनी नोव्हेंबर गेलो, आमी पावले ऑक्टोबरांत. ऑक्टोबराची पयली आसतली असेंब्ली. ते असेंब्लीन जर बील येना 39 स्क्रॅप 9A स्क्रॅप जावपाक जाल्यार 39A स्क्रॅप हे गव्हर्नमेंटा कडेन जावचें. सो असेंब्ली सेशन जेन्ना जाता तेन्ना 39A स्क्रॅप करपाक हांव येवंकूच जाय. कितें जालें बाबा. आनी ते पयलीं बील हाडचे पयलीं ऑर्डिनन्स हाडपाक जाय. आतां ताबडतोब की ऑर्डिनन्स हाडून 39A स्क्रॅप करपाक. आनी ते ऑर्डिनन्स घेवन
मागीर ते बील म्हणून एसेंब्लीन मागून पास करपाक जाय हे सांगून देव बरें करूं. आणि प्रत्येक उलोवप्याक हांव विनंती करता इनाफ इज इनाफ गोवा तर्फे आमी आयज 39A हो विशय घेवन हांगासर उबे आसा. हांव विनंती करता जे कोण ह्या फुडें उलोवपाक येतले कृपया आपलो स्टेटमेंट 39A बाबतींत करचो आणि बेगिनातल्या बेगीन आपले हे करचे, कारण बऱ्याच जाणांक उलोवपाची उमेद आसा, बऱ्याच जाणांच्या काळजात वेगवेगळे विचार आसा. आमकां सगळ्यांक संदी दिवंक जाय इनाफ इज इनाफ गोवा म्हणून. प्लीज सगळ्यांनी कॉपरेट करचे ही विनंती हांव सगळ्यांक करता आणि सगळ्यांनी समजून घेवची. हांव ह्या उपरांत आपयता दिनेश बाब बोरकार जेणे 39A खातीर हंगर स्ट्रायक केलो आणि मान्य करून घेतली आपली मागणी. पयलू म्हटल्यार सगळ्यांक पयलू म्हटल्यार आमच्या इनाफाक देव बरें करून म्हणटा कित्याक हो जो प्रोटेस्ट आसा तो तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी 39A आतां एवरी टायम आमी प्रोटेस्ट करता आनी गांवांनी लोक पळयता आसतले 39A जो आक्रोश जो आसा तो वाडत चल्लेलो आसा. आमी पळयला की ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलेली आसा आनी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेवन लोकांनी ओपोज केल्ले आसा की 39A हो जो हाडलेले आसा ते स्क्रॅप करचे म्हणून. जेन्ना विधानसभेन हो विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आसा ज्या TCP मिनिस्टरान हो जो 39A आनी अलॉंग विथ तेंचे कॅबिनेट अलॉंग विथ तेंचे आमदार ह्या BJP आनी BJP सपोर्टेड आमदार ज्यांच्यानी फुल फ्लॅज ह्या 39A सपोर्ट करून एक अमेंडमेंट पास केले, सेक्शन पास केले, त्याच टायमार आमी विरोध केल्लो आनी सांगलेले की हे जे 39A आसा हे गोंयचो सर्वनाश करतले. तो म्हाका म्हणपाक लागलो तुका एकट्याकूच कित्याक पडला, तुका एकट्याकूच हे कित्याक पडला, बाकीच्या सगळ्यांक जाय म्हणून लागलो. त्या टायमार ताका एकूच उतर सांगले, तूं गोंय फुडें बरें करपाक न्हू, तूं गोंय काबार करप उठलेलो आसा. आयज नाटकां हो विश्वजीत राणे करता, NDZ करता म्हणून कोणाक पिशान काडपाक सोदता. आयज शेतां तांकां कायदे आसा, आयज शेतां तूं NDZ करता म्हणून दाखयता पूण कोणाक पिशान काडपाक सोदता. आयज हो जो विश्वजीत राणे आसा हो फोटिंगपणाचो एक स्तंभ जाल्लो आसा. जो स्तंभ आयज हे BJP सरकार घेवन नाचता आनी ह्या सरकाराक आयज घरा बसोवपाचो वेळ येयल्लो आसा. आमी अशेंच प्रोटेस्ट करीत रावतले काय ह्या सरकाराक स्क्रॅप करतले. ह्या 39A न्हू हो BJP सरकार स्क्रॅप जावपाची गरज आसा. जेन्ना पर्यंत हो BJP सरकार स्क्रॅप जायना 16B 17 39A अशें हाडीत रावतले आनी गोंय काबार करतले. आयज गोंयाक गरज आसा ती एक कायदो जो गोंयचे जमनी राखतलो, तेका लँड प्रोटेक्शन दितलो. आयज लाखांनी स्क्वेअर मिटर लँड यूज चेंज जाल्लो आसा. गोंय काबार जाता, दोळ्या मुखार दिसता, रडपाक येता. त्या दिसा जाणटी बाय कारापूरची एक बायल रडपाक लागली, बायलां रडपाक लागली. 100 दिसाचो प्रोटेस्ट आनी ह्या टायमार आयज आमी गोंयकार एकजूट जायना. आयज सगळे भेदभाव सोडून एकजूट जायना हे गोंय राखपाक, नाल्यार गोंय आनी उरपाचें ना. गोंय काबार जातले आनी गोंयकारूय काबार जातले. हांव मागता सगळ्यां कडेन हात जोडून, चड टायम काडना, हात जोडून मागता की एकूच आमी हांगांतल्यान वयता एकूच थरोया. हे जे TCP डिपार्टमेंट आसा आयज ह्या TCP डिपार्टमेंटाक आमी पोसता, आमी आमच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर हे डिपार्टमेंट चलता आनी हे सदांच हांगा घेटी घालून रावता. ह्या डिपार्टमेंटान आमी चपलां झरयली. ह्या TCP डिपार्टमेंटान ह्या डिपार्टमेंटांच्यान आमकां झोडून भायर काडले, मात आमी फाटीं सरपाचे ना. ह्या विश्वजीत राणे आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक सांगता की जेन्ना पर्यंत गोंयकारांक न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी झुजतले, आमी झगडटले. आनी हांव तरणाट्यां कडेन उलो मारता, हांव प्रत्येक तरणाटो जो तरणाटो गोंया खातीर आयज काळजान कितें तरी आसा, थोडे जाण भियात आसतले, मात भिवो नाका. फुडलो सरकार हो आमचो आसतलो, गोंयकारांचो सरकार आसतलो. ह्या आता परत आम आदमी पार्टीचे जे अध्यक्ष आसा वाल्मिकी बाब नायक तांकां विनंती करता त्यांनी आपले विचार व्यक्त करचे, आपल्या पार्टीक रिप्रेझेंट करचे. 39A हो विशय घेवन. थँक्यू देविदास बाब. तुम्ही सगळ्या पावसाळ्यान हांगा सगळे उबे जाल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोंयच्या कन्वर्सनाची काणी 39Aच्यान सुरू जावंक ना. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली
2005च्यान ही सुरू जाल्ली आसा तेन्ना बाबूश मनसराट TCP मिनिस्टर आसतना तो रिजनल प्लॅनाचेर ब्रावन कलर मारपाक सुरू केल्ले पयशे घेवन. येदे व्हडलें आंदोलन जालें. आमी 2021चो रिजनल प्लॅन प्रोटेक्ट करपा खातीर हाडलो, पूण ताच्या मागीर 16B, 17 to 39A हे सगळे कायदे हाडून हो रिजनल प्लॅनाची फकाणां करून उडयल्या. हे सगळे TCP मिनिस्टर तांकां दिसता की त्या खुर्चेर बसले की ते गोंयच्या जमिनीचे भाटकार जाले म्हणून. ATM कशें वापरता, कार्ड घाले पयशे काडले, कार्ड घाले पयशे काडले, हे खंय तरी बंद जावंक जाय. आनी आतांचो जो TCP मिनिस्टर आसा तो वेगळीच षडयंत्र करता. हे जे कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर तो म्हणटा की आपूण नॉन डेव्हलपमेंट झोनान प्रोटेक्ट करपा खातीर हाडटा, दॅट इज द बिगेस्ट कॉन्स्पिरसी. हे सगळे आमचे कॅटेगरी 1 इको सेन्सिटिव्ह झोन्स विच आर प्रोटेक्टेड इन द रिजनल प्लॅन. ही इज टेकिंग दॅट लेबल आउट अँड मेकिंग देम not paddy fields and not khazan lands and just some random non-development zone म्हणून. हे सगळ्यांक व्हडलें षडयंत्र. आफ्टर this government, if this government comes back in power, हे label परत चेंज जातले from NDZ into settlement zone. So we have to be very careful. The biggest impact of conversions in Goa, आमचे गांव काबार जाता. Our identity is being lost, our environment is being destroyed. सगळ्यांक ताजो व्हडलो एक्झाम्पल आसा कारापूर. तुम्ही पळयला, इट इज द बिगेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. मोर देन 2000 हाऊसेस एका 6000 लोकांच्या गांवान हे 15,000 लोकांक हाडून बसयतले. वॉट इज गोइंग टू हॅपन टू दॅट विलेज? इट इज ओवर. जी कारापूर सरवण पंचायत आसा ती 2 वर्सां भितर कपूर शर्मा म्युनिसिपालिटी जातली. तुमकां जाय? डू यू वॉन्ट कारापूर सरवण पंचायत टू टर्न इन टू कपूर शर्मा म्युनिसिपालिटी? We have to stand up. आज enough is enough मेमोरंडम दिला. आफ्टर दिस जे जस्टिस रिबेलॉन बरें बिल दिले सगळ्या पार्टींक, गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड 2026, हे असेंब्लीन येवंक जाय. Actually, assembly should have been started by now. आमचे MLA आसा. Last year, assembly had started by late July. As of now, assembly has not even been announced. I don't know if they have plans to have the monsoon assembly, which is supposed to be the longest session. तुम्ही व्हडलो सेशन घेवन नाका घेवं. We want a special session to scrap 39A. आणि जर हे दिले ना जाल्यार आमी आंदोलन तीव्र करचें पडटलें. आमी खंय तरी आंदोलन करपाक विसरले अशें दिसता. रिमेंबर कोंकणी मुवमेंट आमी कशें झगडिल्ले आमच्या गोंया खातीर, तशें परत झगडचें पडटलें. ह्या मंत्र्यांक आनी ह्या सरकाराक घरांचे भायर सरपाक भंय दिसूंक जाय, अशें आंदोलन करचें पडटलें. तुमी रेडी आसा? देव बरें करूं. ॲडव्होकेट राजाराव गायस, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कडकाटपणे आपले स्वच्छ विचार मांडटा. सध्या जे गव्हर्मेंटान जे कितें गोंधळ घातला, जो चिकोल गेला तो पयस करपा खातीर हांगा ॲडव्होकेट राजाराव ग्रासीर बाबाक 39A ह्या विशयाचेर 2 मिनटां उलोवपा खातीर. हांव आतां थोडो गो थिंगा आयकतालो तो तुळो दाल पडलें दिश्ट पडलें तो मायक पळय आसा तो सरकारा भाशेनूच चलता. जायते आयकता ना ते आयकूं येना आनी आमकां कोण आयकूं येना. म्हणजे तूं कितलो आवाज कर, सरकार आसा तो आपणाक जाय तेंच आयकूं येता, नाजाल्यार ते तांकां आयकूं येना. हांव आतां एक्टिविस्ट हाडल्यार मोर देन 50 years जाली. म्हाका पयल्या कडेन तो भुरगो दिसता पूण हे सगळे हॉट मिक्स. माय हेअर इज वायट, अदर वायट. सो हांव तुका सांगपा येता हें कोच आमच्या टावन प्लॅनिंग एक्ट पळय हा प्रोसिजर आसा चेंज ऑफ झोन करपाक. आनी एवरी 10 years तें प्लान ओपन करपाक जाय, पंचायतान धाडपाक जाय, लोकांचे ऑब्जेक्शन घेवपाक जाय. आनी फाल्यां टावन प्लॅनर बसताय आनी मागीर डायरेक्ट चेंज करपाक. पूण आतां कितें जालां हें 39A म्हूण पळय हाडलां. 39A म्हणटाय तें सामकें तो एक कायदो, पूण कायदेक आसता इंटरप्रिटेशन दुसरें आसता. हे क्वेश्चन जेपीचे विरोध आहा. आनी हो 65% वोट काँग्रेस, GFP, RGP, आम आदमी पार्टी हांकां वांटून गेला. त्या पासत आमी एक कॉल दिला संसदेक, हे तिनूय पार्टी जावं आप, GFP, RG आनी काँग्रेस तुमचो एकठांय जायनाय. आमी तुमकां मारतले. आमगेलें एज्युकेशन BJP कोनी, BJP आमगे आयकना.
आमगेले एज्युकेशन हे पाठींग जातले आमी वचून आपागे ऑफिसां बसपाचें भायर सरप ना काँग्रेसा वचपाक बसपाचें भायर सरप ना विजयाच्या ऑफिसां बसपाचें भायर सरप ना ते एकठांय जावपाचान दे हॅव टू अनाउन्स अ युनिटी नाजाल्यार हें जावपा ना आमी धांवपाक वताले बसपाक जाय आनी विजी वचपाक एकठांय जाय नाजाल्यार हें जावपा ना थँक्यू राधा बाबा राधा बाबा की आणि हो तेजो विचारूय चड महत्वाचो सगळ्या पार्ट्यांनी घेवचे हांव ह्या उपरांत आपयता गोवा काँग्रेसचे मुखेली प्रशांत नायक हांगासर Enough is enough! Enough is enough! राधाक माईक लागता म्हाका माईक लागना आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका एक मुद्दो 39A स्क्रॅप करपाचो बापायच्या मरणाक भाव गेल्ला बहिणीच्या मरणाक भाव गेल्ला हे काय भानगड ना 39A चेर सगळ्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सरकाराक नोटीस दिल्ली ताबडतोब सेशन आपय आणि 39A स्क्रॅप कर अजून पर्यंत सरकार आयकला आणि जे सरकार आयकला त्या सरकाराक घरा धाडपाचो अधिकार आमकां जनतेक आसा हांव मागता सगळ्या कडेन आतां राधान सांगला सगळे एकठांय जावपाक जाय सगळीं जर एकठांय जाले बीजेपी सारकी घरा 10च्या सकल येता पूण सगळे एकठांय करतलो कोण आमी उलो मारता सगळ्यांक सगळ्यो पार्टी ज्यो ऑपोजिशन आसात तांणी सगळ्यांनी एकठांय येवपाचे राधान जशें सांगला तशेंच सगळे एक्टिविस्टांनी मेळ्ळात तमाम गोंयचे एक्टिविस्ट एकठांय येवन मेळ्ळात आनी येत्या 8 दिसां भितर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या दारां वतले आनी तांकां सांगतले तुमी 39A स्क्रॅप करपा आसात जाल्यार एकठांय येयात गोंय काबार करपाचे सारवार करपा खातीर आसात जाल्यार एकठांय येयात गोंयकाराक सांबाळपा जाय जाल्यार एकठांय येयात तुमी जर एकठांय येनात जाल्यार बीजेपी जितली शत्रू तितले तुमी लोकांचे शत्रू हांव मागता तुमचे कडेन आज 17 लाखांतले 700 लोक आयलात 700नी काम जायना 7,000 लोक येवपाय 70,000 लोक येवपा जाय आतां तांणी सांगला कोंकणी वेळाचेर आझाद मैदानाचेर 1 लाख लोक आयिल्लो 1 लाख लोक हे 1 लाख लोकांक जेन्ना आमी रस्त्यार हाडटले ह्या बीजेपीची कास्ती सुट्टली मागता तुमचे कडेन घरा कडेन निघून रावन काम जावपा ना आज जर न्हिदले कायमचे न्हिदतले एकदम फडा वचपाचे म्हूण मागता आमचो एक वोट साबूत दवरया 39A रद्द जाता पर्यंत ही चळवळ चालू दवरया देव बरें करूं एक मिनिट हांव विनंती करता ह्या उपरांत बाब शंकर पोळजी येता की हो सातत्यान आमचे विशय घेवन लोकां मुखार येत आसा 39A ह्या विशयाचेर शंकर पोळजीन हांगासर आपले विचार व्यक्त करचे माझे नाव शंकर पोळजी आमच्या गोंयांत सगळे तुम्ही हांगा येयले तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी घरा कडेन जे लोक पळयता तांकां पांयां पडटा नाद रगडटा येया मातशें भायर कित्याक तुमची गरज आसा आमकां भोवसंख्येन लोक जावं आयज हो मुवमेंट जो हेंच्यांनी फुडें येयला इनफ इज इनफ आमचे जस्टीस फेर्डीन रिबेलो कितें हो आमच्या खातीर आमचें गोंय वाचोवपा खातीर आमचें पर्यावरण वाचोवपाच्या खातीर आयज तुमी म्हाका एक सांगात तळये केन्ना सेटलमेंट जावपाक शकता ना मागीर जालें कशें कुणी सायनी मारले आयज तळये सेटलमेंट जातात
कशें तेतून उदक आसा आयज साळावले डॅमाची पातळी जर पळोवंक वयशात फुडल्या वर्सा उदीक मेळचें ना आमकां अंजुना डॅमाची पातळी पळयशात फुडल्या वर्सा उदीक मेळचें ना आमकां ह्या मेल्यांनी झाडां कापल्या म्हणून आयज परिस्थिती येयल्या वयता थंयसर डिफॉरेस्टेशन केलेलें आहा हेंच्यांनी वयता थंयसर जंगलां कापलेलीं आहा हेंच्यांनी आयज कारापूरचो लोक जो आपलें आंदोलन करून आपलो गांव वाचोवपाक सोदता आनी जे दिल्ली जंतर मंतराचेर पावले कितें तांकां हे सांगतात राजकारणी की ते गोंयचें नांव काबार करपाक पावले हांव ते दामू नायका प्रेसिडेंट बीजेपी तुका सांगपाक सोदता ते नांव पिड्ड्यार करून पावना ते गोंयचें नांव वयर काडपाक पावले क्रांतिकारी ते कित्याक ते गोंय वाचोवपाक गेले कित्याक तेंचो माणकुलो गांव जे गांवांत तेंच्यांनी आपले शेत रोयले काजी हे करून पोट भरले तो गांव आयज नश्ट जावपाच्या वाटेचेर आसा सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हांवें चिमलकारांक पळयले करमलकारांक पळयले पेडणेकारांक पळयले हरमलकारांक पळयले आमच्या मिराबागच्या लोकांक पळयले आंदोलन करतना सो आयज आमचो एकवट गरजेचो 39A हो ब्रह्म राक्षस जो सांकवाळे भुतानीच्या प्रोजेक्टाच्या मार्फत सांकवाळे येयलेलो आसा आयज कारापूर आमी ताका पळयता आनी फाल्यां तुमच्याय गांवांत येतलो आयज जर तुमी एक जायना जाल्यार हो विश्वजीत राणे प्रमोद सावंत तुमकां काबार करतलो देव बरें एक विनंती करता सगळ्यांक की आमचे डेलिगेशन गेल्ले आसा ते येवन जोपर्यंत हांगा थंय कितें घडलां तें सांगिना तोपर्यंत हांगा जाल्यार वचच्यान एक आनीक थोडो वेळ लागतलो आमकां ह्या उपरांत हांव आपयता बाय फिदोल हेका आज गोंयकार म्हूण दाखोवपाक गोंयकारांनी भायर सरपाक बट आयज एक्सपेक्ट लॉट ऑफ क्राउड टू कम आउट आयज गोंयकार म्हूण दाखोवपाक गोंयकारांनी भायर सरपाक आयज गोंयकार कोण राखपाक गोंयकारांक भायर सरपाक आतां एक बीजेपी सरकारान मायग्रेंट आड बोलले सो मायग्रेंट भायर सरपा नाय तांकां कितें दोन गोराय हिंगा बार जाल्यार गांव वचून रावपाची आतां हिंगा आमगे एकू गोरा हिंगा जाले आमी हिंगा मारपाची गोंयकार गेली हुई गोंयकार उरल्याही आनी गोंयकार आहाय ते होपाक कमेंट मारपाक जाल्यार गोंयकार आहाय हुई आयज गोंयकारांनी येवपाची गरज आहा 39A don't take it lightly फकाण म्हूण घेयना काय 39A गांवांत गांव काबार करपाक टीसीपी मिनिस्टरान भायर काडो हाय आनी तेंची चेड्डेची दोरी लूज करता जाल्यार आम भायर सरपाक गरज आमी जाण एकल्यान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक गरज आयज आमगे गांवांत हांवें मुखो जात तेश करून थोडी फॉर्म्स सायन करून हाडलो हाय आय वूड से थँक यू टू वेन्सी because he had taken up an initiative that particular constituency awareness करपाक I मुखार काण वेन्सी को आमगेल्या constituency को मातशे awareness करमून आनी हांवें थोडे लोकां कडेन सोन सिग्नेचर ड्राइव मारली की we have objection on 39A and I have come personally to invert it so आयज जाण एकल्यान objection घालपाक गरज की 39A नाक म्हूण एक दोगांय जो प्रमोद सावंत आमगेलो चीफ मिनिस्टर म्हणून वयता आज तेगे आखी गोंयकारां गेली जाय आहा तांकां स्क्रॅप करपाची गरज आयज एक बीजेपी सरकाराक एकठांय आहाय तुमी एकठांय आहाय वी नीड टू स्क्रॅप दिस बीजेपी सरकार जस्ट नॉट 39A हिंग बॉन्ड जावपा ना 39A स्क्रॅप केल म्हूण बॉन्ड जावपा ना कित्याक 39A चेरू तेमी आतां आनी अमेंडमेंट हाडले NDZ हाडले NDA हाडले सो आडिताय ही कन्वर्जन करपाक आनी गोडाक बसपाक गोंयकारांनी तेंगेली बॉल्सां बरोन बंद नाय आनी तेंची पोटाय बंद नाय आमची पोटाची आड हे तेंची पोट बरोन नाय सो हे गोंय काबार करपाचें भायर सरलो हाय म्हाका आतां आमगे गोंयकारां कडेन you all have to put objection in 39A ती आमकां नाकून प्रत्येक जाणान इन टीसीपी ऑब्जेक्शन दिवपाक गरज की आमकां 39A नाका आनी 39A सपोर्ट करून आख्खे गोंयभर स्क्रॅप करून उडोवपाची गरज आसा सो मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन आयज तर तूं आयकताय प्लीज पुट अप एन ऑब्जेक्शन सेइंग दॅट प्रत्येक कोणागे आहा
conversion zata na zata. But as a Goinkar, see that you all put up an objection in TCP, take a inward and say that you all don't want 39A. Thank you very much. आणि एक 2 मिनिटांनी आमचे डेलिगेशन जे गेल्ले आसा ते सगळे येवपाचे आसा त्यांचे ऑलमोस्ट उलोवप सोंपलेलो आसा. हांव आपयता पीटर डिसोजाक की ताणें आपले विचार फक्त 39A आनी 2 मिनटां वयर वचचे न्ही. सगळ्यांक जे बरें करूं म्हणटा आयचे जे सगळे चोवपाक गेल्यार लोक येयलो आहा आनी खूब खुशी भोगता. हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक तुमी येयलो आहाय म्हणून आयज. तशेंच हांव मुगे प्रेस मिडिया भावा पासून थँक्यू म्हणटा. पूण आयज आरांबोलसून जे आमचे काणकोणसून हो लोक जमा जालो आहा तो पुरो न्हू. कित्याक पुरो न्हू? कित्याक आमी हे झूज अगेन्स्ट 39A ते काबार जावची ना. कितें काबार जावची ना? कित्याक हो सेक्शन काडला कित्याक सद्याक आमचे भांडकुले गोंयांत जागो उरलो ना. जे सेटलमेंट झोन जी आहा ती ऑलमोस्ट काबार जालो आहा. सो उरलें कितें आमचे न्हंयो, आमचो दोंगर, आमचे शेतां. आतां हे जे उरले ते यूज करपा फॉर डेव्हलपमेंट पर्पज ताका लागून हे 39A काडलो आहा. कित्याक तेंच उरलो आहा सद्याक आतां देखून हे 39A काडलो आहा. सो हिंगा आतां आमी सगळे झुजताय आमी प्रोटेस्ट करीत आसताय. ह्यो मोर देन 3 प्रोटेस्ट जाले आमचे PCB मुखार. पूण वॉट इज अ सोल्युशन? हिंचा पासून सगळ्यांक हिंसाता तुमकां भाव सोल्युशन कितें? सोल्युशन म्हणल्यार हो जो मिनिस्ट्री आहा ती आमची DCP मिनिस्टर ताका पयलो स्क्रॅप करपा जाय. सेकंडली हो BJP गव्हर्मेंट जो सद्याक आतां इम्पावर आहा रुलींग आहा ताका आमी उडोवपा जाय. तेंगेले एक्सपायरी डेट जशें ऑलरेडी आमचे लोकांनी सांगलो आहा, एक्टिविस्टांनी सांगलो आहा, प्लस आमचे लिडरांनी सांगलो आहा की थोडे म्हयने उरलो आहाय. हे थोड्या म्हयन्यांनी हो जो डिसिजन जो आमचो आसतलो जी आमची हक्क आहा ती दॅट इज वोटींग रायट ही एक्टिविटी कितें जातली तर आमी 15 दिसांची मुदत हांगासर तांकां दिवन येयल्ले आसा. आनी त्या उपरांत 39 हो विशय घेवन जे आंदोलन गोंयांत पेटोवंक जाय ते पेटोवपा खातीर इनफ इज इनफ गोवा हे कटिबद्ध आसतले. हे आमचे प्रयत्न आसतलो आनी त्या वेळार सगळ्या गोंयकारांनी आमकां साथ दिवची अशी विनंती परत एकदा करता. आनी हांव आपयता बाय श्रीनाथ साल्दना हांकां की तांणी आपले विचार व्यक्त करचे 39A ह्या विशयार. पयले सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें म्हणूंक सोदता की तुमी हांवें तुमचो मोग दाखयलो की तुमकां गोंयचो मोग आसा. भाव भयणीनो, आमचो स्टेट द स्टेट ऑफ गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री. मायक मातसो फेल जाला. आमचो स्टेट गोंय सगळ्यांक सुटुल्लें आसा आनी तें आमकां गोंयांत भितर घालूंक जाता तें चिंतून करूंक जाय. पूण गव्हर्मेंटान आतां has brought the 39A section which will finish Goa. What is the aim of the government? The government wants to use the fields. Government wants to use the hills for construction, which means we are exposing our state, our small state, to all kinds of perils. Baboinino, Amka, on the hills we cannot construct because when you construct on the hills you have to level the ground. When you level the ground, you change the pressure that exists, that keeps everything in place. Now when you cut hills, the upward pressure increases and the downward pressure decreases. This can lead to earthquakes. But does the government bother to think about people? The government is only concerned about how profit, from where and how they can make profit by using all kinds of draconian rules. We
We cannot allow this. We have to be together. आम्ही एकठांय रावंक जाय. आमचे गोंयचे, आम्ही गोंयकार. आम्ही म्हणटात त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान आमकां आयकूंक जाय. कोण गव्हर्मेंटाक निवडून हाडटा? आम्ही हाडटा. गोंयचो लोक गव्हर्मेंटाक निवडून हाडटा. गोंय आनी गोंयकारां खातीर गोंय काबार करपाक आमी एकठांय रावया. आमकां आपयता तितल्या फावटी आमी भायर येया आनी गव्हर्मेंटाक पोवया की आमी गव्हर्मेंटाक जाय पळय तें करूंक दिवचें ना. कित्याक गोंय जावन आसा आमचें गोंय. आमी सांगतले कितें बरें पळय तें. आनी the government has to listen to the voice of the people. Thank you. हांव ह्या उपरांत विनंती करता सुनील फर्नांडीस गोवा कॅथलीक असोसिएशनाचे अध्यक्ष हे तांकां विचारचे 39 ह्या विशयाक घेवन. भाव भयणीनो, आयज हांव तर हांगा उलयतां आनीक हांगा उबे रावन तुमकां सगळ्यांक सपोर्ट करपाक येयला जाल्यार एकूच प्रश्नाक लागून कित्याक बाब फेडीर रिबेलोन आमकां उलो मारलो म्हूण. आनी पयसो ते ताका देव बरें कर म्हणटा की ताणें हो विशय घेतलो 39A आनी हो इनाफ इज इनाफ मुवमेंट सुरू केलो म्हूण. आयज पळय गोंयांत आमी पळयता एक लिबरेशन लढाई 70 वर्स पयलीं आमी पुर्तुगेजां कडेन लढाई केली. कित्याक आमकां सांगलें की ते गोंयची दुर्दय करपाचें आहा म्हूण, लुटमार करपा आहा म्हूण. आयज राणे मुखार सरला गोंय काबार करपाक आनी ताका लागून गोंयकारांनी सेकंड लिबरेशन मुवमेंट सुरू केला. आमी जे सगळे एकठांय जाल्यात तांणी आमचो आवाज एकवटान एकजूट रावन वयर पावोवपाक जाय. आयज फकत स्पीकर उलयता, तुम्ही कोणी आवाज केला फकत स्लोगन घालता तेन्ना जबाब दिता. ओके, सो एक आवाज असो जावपा जाय सगळ्यांचो. मागता सगळ्यांनी लागीं येवचें, सगळे म्हजे गोंयकार भाव भयणां लागीं आपयता आनी एक आवाजान जबाब दिवपा जाय, आवाज करपा जाय की हे 39A आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. म्हणटले सगळे 4 आण्याची सुपारी विश्वजीत राणे भिकारी ची सुपारी 4 आण्याची सुपारी 4 आण्याची सुपारी 1 2 1 2 1 2 लेबर करू. देव बरें करूं. आमचे फुडारी हांगासर जे डेलिगेशन घेवन गेल्ले ते हांगासर पावल्ले आसा. डॉक्टर क्लॉड आमोरे हे तुमकां ब्रीफ करतले थंय कितें उलोवप जालें आनी फुडें आमचें आंदोलन कशें वयतलें आनी आमी कशें ही आमची मागणी जी आसा 39A स्क्रॅप करपाची ती मान्य करून घेतले हे आमी थारोवपाक जाय आतां. So five-member group from Enough is Enough. Five-member group has gone and met Chief Town Planner Vartika Nagur. We have given her the memorandum. We have told her that the memorandum has been sent by vetted by Justice Sanjay Libalov that is not here today. अशे कृपया सगळ्यांनी शांतता राखची हांगासर मायक ना. त्यामुळे जे कितें डॉक्टर क्लॉड आमोरे उलयता ते सगळ्या पर्यंत पावचे, आमच्या गोंयापर्यंत पावचे. अशे कृपया सगळ्यांनी शांतता राखची. देव बरें करूं. We spent some time with her. We tried to convince her
we tried to convince her that there was a need right now. Public in Goa is very upset. Nobody is in favor of Section 39A in the state of Goa. It's a amendment to the law which has to be cancelled. ते कॅरेक्टर मेंढ्या ते मेंढ्या We have tried to impress on her that the job of the town and country planning department is a job of experts, people who know, people who do town planning, people who study town planning. The regional plan is prepared by them. The minister for town planning does not have the authority or the competence to decide on zone change. That is the structure of government. Any information, any change in the plan, any change in any technical aspect of the plan must first be suggested by the department, by the officials of the department. Then only after they have said yes, then the minister can clear it. But today the system is the minister is telling them to do the zone changes. For whatever reason, you all know for what reasons ministers take decisions. Then the department is only following what the minister said. And we said that this is a very, very serious deviation of the role of the chief town planner and the department. I do not think, and my colleagues also do not think that the department is in agreement with what the minister is doing. But she accepted our suggestion that she will do with the department a technical note, which is our primary demand, to send to the government that 39A should go. Yes. 39A should go. We are very fair to her. We said, you don't have to be yourself convinced, but at least you represent to the government that we have been coming time and again here to protest, and therefore it is time that you write to the government, put up a note saying that 39A is not in the interest of land development of Goa and it should be. That is the feeling of the public, the anger of the public, because 39A is destroying village after village after village in the state of Goa, and this we will not permit. We are well aware also within 3 to 4 months elections will be announced and all 39A will come to a halt because the government cannot give it once the government's term is over. We are well aware of that, but we still say stop what you are doing, cancel 39A, and then only the public will be happy. Till that time we are not going to sleep. We are going to come here time to time and we are going to harass you and we are going to ask the police to come and we are going to do all this till you stop doing 39A. So please come. Then next, we have given 15 days notice. After 15 days, we will escalate the protest to sacking the minister. Yes, we will ask for the minister to go. Should we do it or not? Yes! Yes! The minister has got no competence to decide. If the minister is a health minister, does he decide what is whether can he do an operation on the operation table? He is a health minister. He has to rely upon the doctors, they are experts. Similarly, if you also change the regional plan, he has to decide on the expertise of the town planning department. He cannot do it, he has got no power. And that is why I am convinced that all these permissions will go and all will be cancelled. But you keep up the fight and you keep coming. Whenever we ask you to come, we ask you to come for 1 or 2 hours, please come. I come with good voice.
देवारे करो सर देवदास देव बरें कर म्हणटा गोंयच्या सगळ्या न्यूज गोंयकारांक हांगासर उपस्थित जाल्ल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिस्टांक हांगासर उपस्थित जाल्ल्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या अध्यक्षांक खूप जाणांक उलोवपाचें आसलें सगळ्यांक आमी हांगासर उलोवपाक वेळ दिवंक शकले ना त्या बद्दल हांव माफी मागता पण हो आवाज जेन्ना गांवांनी वतलो तेन्ना तुमचो आवाज आमकां जाय पडटलो आनी लढाय आता सुरुवात जाल्ली आसा कारण जो मिनिस्टर आसा तो सहजासहजी आयकपी तेजी बॉडी लँग्वेज तुम्ही पळयता तेका जेन्ना घरा घालतले पळय तेन्नाच तो उगी बसतलो आणि सोडून उजो हे तरी इनाफ इज इनाफ इनाफ इज इनाफ इनाफ इज इनाफ रैंडम निकाल दो फोटो दे देंगे